भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतिरेक आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक देव बरी सकाळ हांव मागतां. पयस पयसतान तुमी आयल्यात ह्या पूण शेताक तुमची मागणी घेवन, तुमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन, विनवणें घेवन हांगासर तुमी आयल्यात मागोंक वो अर्द दीस देवाचें उतर आयकोंक जेजू सांगाता करसूंक. मोगाच्यानो बावरतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कळ दिलें. तुमचेरय, तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या विनवणेचेर, तुमच्या मागण्याचेर ताचे आशिर्वाद तो घालतलो. मोरी माई ते शेंत मोगाच्यानो तिच्या आश्रयाक दावरलो, तिची ससाय मागुलो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी फाटीं धाडिना, तुमकांय धाडिना. तुमकां शांती, समाधान आनी तुमच्या विनवणेचेर आपले आशिर्वाद ती घालतली. रेतिरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आसात आमचे पाद्रा मानेदीक बाप सुनील वेगास, ताची वळख तुमकां आसा. तुमी केरेकट्टे सांत आंतोनाच्या पूण शेताक वेतात, थंयसर तांकां तुमी पळयतात. हांगासर ते आयल्यात आयच्या दिसा रेतीर सोलन व्हरोंक. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. हांगासर आसात आमचे भाव जॉन डिसोजा, फेरार तावन येतात. हर एका सोनवरा दीस अर्गां स्तुती सोलन व्हरून आमकां मागोवंक कुमो करतात, वाजंत्रां वाजोवन. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटां. हांगासर आसा डिवायन वर्ड, ही रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटां. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या सांगतपणांत देवाचें उतर आयकूंक आनी ताचें उतर नियाळूंक वो वेळ आमी दिल्लो आसा. देवाक दिल्लो वेळ, देवाच्या उतरांक दिल्लो वेळ तो व्यर्थ जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाच्या हर एका उतराक मगळ भावांनो आनी भयणींनो सकत आसा, सकत आसा. देवाच्या हर एका उतराक सकत आसा. सक्तीन भरलेलें तें उतर. जेन्ना तें उतर आमी घेता, जेन्ना तें देवाचें उतर आमच्या मोतींत आमी कणसयता, जेन्ना तें देवाचें उतर सुखांत जावं, दुखांत जावं, पिडेंत जावं, बऱ्यापणांत जावं, वायटांत जावं, त्या उतराचो आमी उगडास हाडटा, तवळ त्या उतराची सकत आमी अनुभव करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी देखूनच मगळ बाबान आनी भयणींनो, देवान म्हज्या मुखांत्र इस्रायल परजेक सांगलें, हें हांवें दिवचें तें उतर तुमी सकाळीं सांजेर दोनपारां न्हिदोंक वेच्या पयलें हर एक फावटी त्या उतराचो तुमी उगडास काडूंक जाय. तें उतर तुमी उसारूंक जाय, तुमच्या दारवट्यार तें बरोवंक जाय. आनी आमी पळयता फरिसेव देवाच्या उतराचे ते उपादेश तांच्या त्या दगल्याच्या गोंड्याक बांदून आसले आनी तवळ तवळ देवाचें उतर ते वाचतेले, ताचो नियाळ करतेले. कित्याक देवाच्या उतरांची ती सकत, देवाच्या उतरांचो तो प्रभाव तांच्या जिवितांत अनुभव करचे खातीर. मगळ भावांनो आनी भयणींनो, तुमी हांगासरी आयच्या दिसा हें देवाचें उतर आयकोवचे खातीर, हें देवाचें उतर नियाळ करचे खातीर आयल्यात. आनी ह्या देवाच्या उतरांत आसलेलो तो प्रभाव, देवाच्या उतरांत आसलेली ती सकत आज तुमकां मेळटली. तुमचें तें बरोवन ओमतेतली, तुमच्या कुटुंबादारांक ती फावो जातली तुमच्या मुखांत्र. आनी ह्या देवाचे सक्तेन, ह्या देवाच्या उतरांचे सक्तेन तुमी जैतवंत जातल्यात आनी जैत तुमचें जातलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मगळ भावांनो आनी भयणींनो,
आमी जाणाव सांत पेद्रो आपल्या पहिल्या पत्रांत 4थ्या अवस्वरांत 8वे वळींत ही अपुर्बायेची उतरां सांगता. सक्तांप्रास चड तुमचेच मोदें एकामेकाक कळनातलो मोग आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमचे मदें कितें आसूं? कितें आसूं? मोग आसूं. हे घडीभर आमच्या जिविताचेर दिश्ट आमी घाल्या आमचे मदें कितें आसा? आमच्या मदें कितें आसा? सडीत मापान मोग आसा गे कुटुंबादारा मदें, कुटुंबा आनी शेजाऱ्या मदें, कुटुंबा आनी सैरा दैऱ्या मदें, कुटुंबा आनी सांगात्या मदें, आमच्या मदें आनी आमी जंय काम करता थंयसर आसलेल्या आमच्या वावराड्या मदें कितें चड आसा? कितें चड आसा? मोग या मोसोर, द्वेष, हग्याचें चिंताप, बोध शिकोवचें चिंताप, हें चड आसा. हांव जबाब दिवंक वचना. ती जाप आमकां एकल्याक वैयक्तीक रितीन दिवचें तसली. कितें आसा पळया. आमकां सांत पावल म्हणटा, या सांत पेद्रो म्हणटा ताच्या पहिल्या पत्रांत, सक्तांप्रास चड तुमचेच मदें एकामेकाक कळनातलो मोग सोडूं आसूं. तो म्हणटा मोग सोडूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून मगळ बाबान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा हें देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना, हें देवाचें उतर आयकता आसतना आमचें थंय एक बदलावन येवंक जाय. खंयची ती? आमी आनी चड हे धडूच तुमी मोगाळ आसात न्ही गे. हे धडूच तुमच्या जिवितांत मायपास आसा. तातूंत कांय दुबाव ना. आमचो लोक मोगाळ. आमी बेश्टन सरयेक पटेन दुरसोंक जायना. मस्त मोग आसा. पूण आयच्या दिसा हें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत, असो नियाळ केल्या उपरांत कितें जावंक जाय गे म्हळ्यार आमचे मदें आसलेलो मोग आनिल्लो सोडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हर एक पावटी देवाचें उतर आयकता आसतना, देवाचें उतर नियाळ करता आसतना आमी मोगान वाडोवंक जाय, सोडोवंक जाय. हालेलुया. 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 हो जावन आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमच्या क्रिस्ती जिविताचो शेवट. हो जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो शेवट. आमी हर एका दिसा मोगान वाडचो. आमचे थंय हर एका दिसा मोग सोडून येवचो. जर मोग सोडून येना आमच्या शेवटा दिशेन आमी समकनातलेले बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कोणा ते मोग सडटा मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कोणा ते मोग वाडटा, तो कितें करता जाणान तुमी? तो चड आनी चड, चड आनी चड, चड आनी चड देवाक कशें वेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो देवाक लागीं सरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा. देव जावन आसा मोग. देव जावन आसा मोग. त्या देखून कोणान तें हो मोग दिसान दीस वाडटा, सडटा, तो देवाक लागीं 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 जाता. देवाक लागीं 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 जाता. त्या देखून आमी पळयता परत्यान सांत पेद्रो मुखारसून अशें म्हणटा, मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसातात. कितल्या अपुर्बायेचें उतर पळया मोगाळ भावान आनी भयणीनो. आमचे ते कितलीं पातकां आसात. कितले फावटी आमी पाताक आदारता.
पाताक आदारचें सोण पाताक आदारचें उणें कन पातका कुशीन आमकां आसचें तें आकर्शण त्या आकर्शणा विरोध झुजोन आमी मोगा तें आकर्शीत जाता तेन्ना पातका तावन गुवोन त्या मोगा सरशी मोग करच्या विशीं खुशी आमी वेताव तेन्ना कितें जाता आमच्या पातकांचें बॉक्सांनी आमी जोडटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. त्या देखून मोगाळ भावांनी बेनिनो साम पेद्रू पयल्या पत्रांत 4थ्या अवस्वरांत 8वे बळींत भोव अपुरबायन म्हणटा मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसातात सक्कट म्हणा पळय एक पटी कित्याक म्हळ्यार हें उतर तुमच्या मोतींत आसूंक जाय केदाळ तुमी आनी एकल्याचो द्वेश करतात केदाळ तुमी आनी एकल्याक सकयल घालूंक पळयतात केदाळ तुमी आनी एकल्याक वयर फारीकपण घेवंक पळयतात तबळ हें उतर तक्षण तुमच्या मोती पडद्यार येवंक जाय म्हज्या त्या द्वेशा वरवीं म्हज्या त्या मोसरा वरवीं म्हज्या त्या रागा वरवीं म्हज्या त्या हग्या वरवीं म्हजी पातकां सडटात म्हजी पातकां सडटात जर ह्या द्वेशा बदलाक ह्या हग्या बदलाक ह्या मोसरा बदलाक हांव तो कितलो पाड जाल्या रे कितलें ताणें म्हाका दुखयल्या रे कितलो म्हाका ताणें अन्याय केल्या रे कितलो ताचे वरवीं म्हाका नश्ट जाल्या रे हांव ताजो मोग करूंक शकता तेन्ना म्हजी पातकां उणी जातात आनी जी कितें सगळीं पातकां हांवें आदारल्यान पळया त्या पातकांचें बॉक्साणें म्हाका मेळोवंक सुरू जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगाळ बाबांनी बेनिनो जें कितें पेद्रून ह्या वाक्यांत चिंताप दिल्लें आसा पळया तें नॉवेन्स चिंताप न्हय पेद्रून ताच्या बॉल्सांतलें काडिल्लें न्हय ह्या ताच्या उतरांक सयत पोरण्या सोल्ल्यांती एक उल्लेख आसा पोरण्या सोल्ल्यांत ते उल्लेख आसा हो उल्लेख तुमी आयकला जावं पुरो तुमी येदोळूच ह्या उतरांचो विवर आयकला जावं के पुरो हांव नेना मोन्यांचो पुस्तक तुमी काडा मोन्यांचो पुस्तक प्रोवर्ब्स म्हणटात इंग्लिशांत तातूंत 10वो अवस्वर आनी 12वी वळ 10वो अवस्वर आनी 12वी वळ कितें म्हणटा पळया द्वेश झगडें सडयता द्वेश कितें करता द्वेश कितें करता द्वेश झगडें सडयता झगडें सडयता पूण मोग सगळे अपराध दमता पूण मोग सगळे अपराध दमता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो परत ही उतरां आमच्या मोतींत आमी हाडूंक जाय ती कोसोवंक जाय त्या उतरांचो आमी उगडास काडूंक जाय आमी एक पटें व्हडल्यान म्हणया मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसातात मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसतात मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसातात मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसतात मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसातात मोगा वरवीं जायतीं पातकां बोगसतात मोग सगळे अपराध दमता 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 पळय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो कितलें सत हें उतर कितलें सत हें उतर पळया आमच्या चलत्या जिवितांतच केदाळा आमी आनी एका मनशा लागीं म्हज्या इश्टा लागीं म्हज्या शेजाऱ्या लागीं हांव मोगान आसता तवळ ताचे अपराध म्हाका दिसतात गे सांगा दिसतात गे दिसतात गे ताणें कितें एक ल्हान चूक केल्या रे ती म्हाका बरी दिसता हांव हसतां
ती सूख ताची तेदी वड हांव करूंक बिलकुल वसना. मोगार पडटात न्ही गे. मोगार पडलेल्या वेळार स्टार्टिंगाक मोग थंयसर सुरू जालो म्हणटा आसतना सुरू जावन पयल्या हंतार तो आसता आसतना चेडो आनी चेडवा मदें या चेडवा आनी चेड्या मदें तुमी पळयशात जाल्यार तांच्या मदें एक तरी तांकां सूख दिसता गे. दिसता गे ना. ती कितें म्हणटात की म्हळ्यार म्हजो मोग करणार परफेक्ट. हॅव गॉट ए परफेक्ट गर्ल इन माय लायफ. न्ही गे. हॅव गॉट ए परफेक्ट बॉय इन माय लायफ. ताका पळयत आसतना दुसऱ्यांक पुरो पळयत आसतना दुसऱ्यांचे पुरो तो तसो वो असो तो तसो ते पुरे चिंतन आमच्या मतींत येतात. पूण हांवें मोग करच्या त्या व्यक्तीक पळयत आसतना तो म्हाका परफेक्ट कसो दिसता. वैगी न्हय. वैगी न्हय. सुरवेर पळया. ताच्या उपरांत दीस वेता 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 जें कितें आमच्या मदें मोग आसलो तो मोग उणो 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 जावन येता आसतना आमकां ताचें बरेंपण दिसच्या की सड. आमकां ताचें तें आसलेलें बरेंपण दिसच्या की सड. आमकां कितें सड आनी सड दिसून येता सांगा पळया. कितें दिसून येता. तांचें तें आसलेलें उणेंपण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पयलें एका रितीची लदीन आसता. मोग करच्या पयलें एका रितीची लदीन आसता. तूं पळय कितलो बरो कितलो भांगार कितलो म्हजो राजा म्हजो राये म्हजी राणी म्हजो मोव आनी कितें म्हाका कळीत ना. न्ही गे. ताच्या उपरांत लदीन लदीन बदलाता. तूं तसो तूं वसो तुवें तोवळ तशें केल्लें अळे तोवळ तुवें म्हाका तशें उलयलें अळे त्या दिसा म्हाका तूं विसरालोय अशें केल्लें तशें केल्लें. तुजें तें मोग ना तुजें तें इल्लीशी बिरमत सयत ना. तूं कासाक उपकाराक पडनासलो. तुजे लागीं काजार जावन हांवें सूख केली. तुजो मोग करून हांवें सूख केली. म्हाका कोणी एकलो दुसरो एकलो मेळटो आसलो ताच्या लागीं काजार जाल्ली जाल्यार ताच्या लागीं काजार जाल्लो जाल्यार हांव आज कितलो संतोश भरीत आसतो कितलो बरो आसतो कितलो खुशाली आसतो. लदीन बदलाता गे. बदलाता गे लदीन बदलाता. पळया. मोग करनासतना एका रितीची लदीन द्वेष आयलो म्हणटा आसतना आनी एका रितीची लदीन सुरू जाता. त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो द्वेष अपराध उस्तून वयर घालता. उस्तून 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 वयर घालता. अपराधांची रास तुज्या दोळ्या मुखार दवरता. पूण खरो मोग जो मोग आमकां देवान करूंक आपयलेलो आसा ज्या मोगान देवान आमकां रावोवंक आपयलेलें आसा जो मोग आमचे ते सोडोवंक जाय म्हणून देवान आशिल्लें आसा. जर तो मोग मोगाळ भावान आनी भयणीनो म्हजें तें आसा तुजें तें आसा तेन्ना अपराध सगळे पोंदाक 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 वेतात. पोंदाक वेतात. ते सर्फेसर आसनात. तूं कितलो चड मोग करताय कितलो मोग तुजो खरो गे कितलो तुजो मोग त्या देवा सारको गे तितल्या मापान पातकां कितें जातात वचून वचून गुंडायेक 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 पावतात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर मोगाळ भावान आनी भयणींनो ह्या मोगा विशांत खंयच्या मोगा विशांत आज आमी नियाळोवंक वेता. तो मोग आमचें तें भरून उमटोवंक जाय. हो मोग आमकां मेळोवंक जाय. आनी प्रमुख जावन हो मोग कोणातून मेळटा की म्हळ्यार पवित्र आत्म्यांतून मेळटा. कोणातून मेळटा. कोणातून मेळटा. पवित्र आत्म्यांतून मेळटा. गलातकारांक बरयलें पत्र तुमी काडलें जाल्यार 5वो अवस्वर 22 आनी 23वी वळ
थंयसर वाचल्यार थंयसर सांत पावल गलातकारांक बरयल्या त्या पत्रांत पवित्र आत्म्याच्या देण्याविशांत उलयता आनी तांतू सांत पावलून उल्लेख केल्लें पयिल्लें फळ कितें गे म्हळ्यार फळा विशांत उलयता. पयलें फळ खंयचें सांगा खंयचें? मोग. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जर मगाळ भावांनी भयणीनो आमचे ते मोग आसा जाल्यार ती एक कात्री. कित्याची कात्री? कित्याची की म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमचे थंय आसच्याची कात्री. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पवित्र आत्मा आमचे थंय आसता आसतना वो मोग म्हणलें देणे आमकां दितास. जर ह्या मोगा बदलाक आमचे थंय द्वेश आसा जाल्यार, राग आसा जाल्यार, मोसोर आसा जाल्यार, हगे आमी काडटा जाल्यार पवित्र आत्म्याचे देणे आमचे थंय ना. पवित्र आत्म्याचे सकत आमचे थंय ना. बदलाक दुसऱ्या खोट्या आत्म्याचे सकत आमकां आसा. खोट्या आत्म्याचे फळ वो द्वेश, वो मोसोर. त्या दुखून मगाळ बाबान आनी भयणीन पळया, हो पवित्र आत्मो आमचे थंय हें फळ, मोगाचें फळ हाडून येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परत सांत पावल रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 5वो अवस्वर 5वी वळ अशें म्हणटा. तो म्हणटा असलो बरवसो आमकां निराशे करिना. बरवसो आमकां निराशे करिना. ह्या जुबल्या वर्साचें ध्येय वाक्य तो मुखारसून म्हणटा, कित्याक आपले देणे म्हण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर, आपले देणे म्हण आमकां दिल्ल्या कोणा मुखांतर? पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देवान मगाळ भावान भयणीनो त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तो मोग आमचे थंय वचूंक जाय. तो मोग आमचे थंय वचूंक जाय. ताचे तावन येवचो तो मोग, ताचे तावन येवचो तो मोग करो मोग. त्या मोगा विशयांत आमी नियाळ करूंक आसा. तर मगाळ भावान आनी भयणीनो, हें देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना, देवाचें उतर वाचता आसतना हो पवित्र आत्मा आमकां आधार दिवंक दी. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयलेलें तें देवाचें उतर आमकां नियाळ करूंक, तें आमी समजून घेवंक तसो पवित्र आत्मा आमकां आधार दिवंक दी, आमकां सकत दिवंक दी, आमकां घटाय दिवंक दी. आनी आतां पवित्र आत्म्याक आमी मागता आसतना तुमच्या मतींत हें मागणें करा. तुमचें तें आसलेलो, तुमच्या कुटुंबांत आसलेलो, तुमच्या शेजारा आसलेलो, तुमच्या भुरग्यांत तें आसलेलो, काजारी जोड्यांत तें आसलेलो, धर्मा मध्ये उजो लायतल्या त्या मनशा मध्ये आसलेलो तो द्वेष ह्या पवित्र आत्म्याच्या त्या मोगा वरवीं पयस वचोन दी. आनी आमचें तें हर एकल्यान तें वो मोग सोडून दी. वो पवित्र आत्मा तांचे थंय निवास करून, वस्ती करून हर एकल्याचें काळजां मोगान भरून दी, हर एकल्याचें मोना मोगान भरून दी म्हणून आमी मागया. आमी समजना उबे रावया आनी पवित्र आत्म्यांक असलें देणें आमकां ताणें दिवचे खातीर, आमकां नियाळ करूंक प्रेरण दिवचे खातीर, ताचे कृपेन आमकां भरचे खातीर, ताजो सांगात आयच्या दिसा आमकां दिवचे खातीर त्या पवित्र आत्म्यांक आतां आमी मागून घेवया. पवित्र आत्म्याची सुसाय मागून आमी गवया. गीत पाण संको 145 145 145. दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवोन ये. ते लावन जिसूच्या दैवी मोगा आमकां तूं रुपीत कर, आमकां तूं रुपीत कर. दैवी देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तूं देव
तेला आमची सुचा दैवी मोगान आमकां दुरुपीत आमकां दुरुपीत लेली आमची क्रिस्तीची उर्बेन तूं बोरतीवून तुजी देणी शेळेली आमची क्रिस्तीची उर्बेन तूं बोरतीवून तुजी देणी एकवट आमचो सदांच वाडयसर एकवट आमचो सदां वाडयसर बावरता दिवो तुजे कृपेन सळय बावरता दिवो तुजे कृपेन सळय दैवीक तेण्याच्या पवित्रत्म्यान आमचेर तूं देवो तेला आमची सुचा दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर तुकुली मोडां राखोन आसा घायेलीं काळजां आशीव आसा तुकुली मोडां राखोन आसा घायेलीं काळजां आशीव आसा मोगावूच्यान तुज्या तियास गुण कर मोगावूच्यान तुज्या तियास गुण कर संतोषन भरून जिनी पावण तूं कर संतोषन भरून जिनी पावण तूं कर दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्यान आमचे तूं देवोन तेला आमची सुचा दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर बापाचे कुशीक कालसावन सोलोंग आदार मागतां जियोंक कालतीची न्ही बापाचे कुशीक कालसावन सोलोंग आदार मागतां जियोंक कालतीची न्ही सेवेन आमकां तुज्या सदां तिर्क सेवेन आमकां तुज्या सदां तिर्क त्यागाचो स्पिरीट आमच्या काळजांत वाडय त्यागाचो स्पिरीट आमच्या काळजांत वाडय दैवीक तेण्याच्या पवित्रत्म्यान आमचेर तूं देवोन तेला आमची सुचा दैवीक मोगान आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर आमकां तूं रुपीत कर हालेलुया 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 अनुग्रह का पवित्र ज्ञान का पवित्र ज्ञान मान का पवित्र ज्ञान का नामान का पवित्र हालेलुया 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 आणि आम्ही मागता असताना हालेलुया तुझ्या फळाने आम्ही भरतेल्या आणि प्रभूचा मोग म्हणल्या फळांनी आम्ही भरचे खातीर आमचेर देवून ये म्हणून
तुका आमी तुजे समोर हे मागणे दवरलेले आसा हे मागणे तूं आयकून घे आणि आमकां सगळ्यांक मोगान मनशां करचे खातीर हांगासर असलेल्या जण एकल्याचे कोण द्वेषांत आसा कोण रागार आसा कोण मुद्रांत आसा कोणाकय उणेपण आसा कोणाक मोग करूंक जायना कोणाक मोगाची वळख ना त्या समस्यांचेर तूं देवून ये पवित्र आत्म्या मोग म्हणल्या फळां हांगासर असलेल्या हर एकल्याक आमच्या कुटुंबादाराक मोग उणो असलेल्यांचे द्वेष प्रसार कर द्वेषाचो उजो सगळ्यान प्रसार करतल्यांचे तूं देवून ये आनी आमकां सगळ्यांक मोगाळ मनशां करूंक हे पवित्र आत्म्या तूं ये पवित्र आत्म्या तुझे देणे घेवन मोग म्हणलो तुजो फळ घेवन आमचेर जण एकल्याचे तूं देवून Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka smianjis. Argan tuka smianjis. Oglap tuka smianjis. Oglap tuka smianjis. Tuka smianjis. Studi tuka smianjis. Jai tuka smianjis. Jai tuka smianjis. Hosanna tuka smianjis. Hosanna tuka smianjis. Mahima tuka smianjis. Mahima tuka smianjis. त्याच पवित्र आत्म्याच्या आधारान त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान जो पवित्र आत्मो आयच्या दिसा आमकां हांगासर सांगात देवन आसा जो आमचे भितर रावून तो आमकां देवाचें उतर एकेनपणी आयकूंक मोग करता त्या देवाच्या उतरांचो अर्थ आमकां समजूंक आधार दिता त्या पवित्र आत्म्याच्या सांगातपणांत हें देवाचें उतर आतां आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या पूण म्हाका कान दितेल्या तुमकां हांव सांगतां म्हाका कान दितेल्या तुमकां हांव सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तुमकां द्वेषितल्यांक बरें करा तुमकां श्रापतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय तुजो शेलो कान व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडाय नाका तुजें लागचें विसारतल्या हरएकल्याक दी आनी तुजें म्हण कितें आसा तें कोणी कान व्हरीत जाल्यार ताच्या लागचें पाटी विसारी नाका हेरांनी तुमचें तें कशें चला जाय म्हण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचें तें चला तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतो तुमकां कितें पूण मेळात पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तांतो तुमकां कितें पूण मेळात पातकी तशें करतात न्हय जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हण तुमकां बरोवसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तांतो तुमकां कितें पूण मेळात आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया तो वळू उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातेल्यात भुरगीं परमोनात देवाची
कित्याक तो अनुपकार्या आनी कोट्यांतें दयाळ देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशे तुमी दयाळ जाया. देवाचें उतर हें वगणी सुका क्रिस्ता. आमी सुमेस्त बसया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजून दुस्मानाचो मोग करच्या विशांत दिल्ली शिकोवण आयकोंक बरी जाली गे. आयकोंक बरी जाली गे. आयकोंक बरी जाली. पाळोवंक बरी जाता गे. हे सवाल गरजेचे. आयकोंक बरी जाली. पाळोवंक बरी जाता गे. जाता. आयकोंक खुशी जाली. पाळोवंक खुशी जाता गे. मोगाळ भावान आनी भयणींनो, जी शिकवण त्या दुस्मानाच्या मोगा विशांत दिल्ली, ह्या दुस्मानाचो मोग करच्या विशांत दिल्ली, ती शिकवण पाळूंक बारीस कश्ट. जेजू आयच्या दिसा एक कश्टांचे शिकवण आमच्या समोर दवरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जेजू ह्या मोगा विशांत उलयता आसतना मोगाळ बाबान आनी भयणीनो, ही शिकवण कश्टांची कित्याक गे म्हणून हांव सांगता. जेजू मोगा विशांत उलयता आसतना ह्या मोग म्हणल्या त्या शब्दाक ताणें उपयोग केल्लो एक ग्रीक भाशेचो शब्द आसा. एक ग्रेक भाशेचो शब्द. आनी तो शब्द कितें म्हळ्यार अगापे. कितें? अगापे. वो शब्द आयकला गे तुमी? अगापे म्हणलो शब्द आयकला गे? आयकला जावं पुरो. थोड्या जाणांनी आयकला या थोड्या जाणांनी आयकोन. अगापे मस्त रितीचो मोग आसा. आनी एका मोगाक ग्रीकांत एरोस म्हणटात या इरोस म्हणटात. इरोटीक लव, पॅशनेट लव. तोय मोगूस, पण तो अगापे न्हय. फिलिया म्हणलो आनी एक शब्द आसा. फिलिया तो सडाव जावन इश्टा मदें आसो तो मोग. तोय दुसऱ्या रितीचो मोग. आनी हांगासर उपयोग केल्लो शब्द दुसरो खंयचोय न्हय, बदलाक खंयचो? अगापे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हो अगापे म्हणलो शब्द कित्याक उपयोग केला गे म्हळ्यार मोगाळ बाबान आनी भयणींनो, हो मोग अगापे म्हणलो मोग परिपूर्ण मोग, संपूर्ण मोग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तशें म्हणटा आसतना इरोस, फिलिया आनी कितें हेर मोग आसात पळया, ते मोग संपूर्ण मोग न्हय म्हूण जाले. वय गे न्हय? वय गे न्हय? वय गे न्हय? वय. त्या देखून वो अगापे म्हणलो मोगूच संपूर्ण मोग. त्या देखून वो अगापे म्हणलो मोग म्हजे तें आसूंक जाय, आमचें तें आसूंक जाय. जी कोण क्रिस्तांवां जाल्यांत तांचें तें वो आसूंक जाय. इरोस, फिलिया तसले मोग, इरोटीक लव आनी इश्टा मदले मोग आनी कितें मोग ते जायते आसात, जायत्या लागीं आसात. बरोवन होमतोंच्या मापान थोड्यांक ते दिसून येतात. पूण गरजेचो मोग हो अगापे म्हणलो मोग. हो मोग आसा मोगाळ भावान आनी भयणींनो, संपूर्ण मोग, परिपूर्ण मोग. आनी ह्या मोगांत कितें आटापता गे म्हळ्यार कितें आटापता ह्या मोगाचें एक व्हडलें लक्षण
हें जर लक्षान हांवें करच्या मोगांत ना जाल्यार ताचो अर्थ म्हजो मोग आगापे न्हय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जर हें लक्षण ह्या मोगांत असलें लक्षण म्हज्या मोगांत दिसून येना तर हांवें करचो मोग तो आगापे मोग न्हय, परिपूर्ण मोग न्हय. आनी तें लक्षण आसा मोगाळ बाबान आनी बेनीन कितें म्हळ्यार ह्या मोगांत आसा त्याग. ह्या मोगांत कितें आसा? ह्या मोगांत कितें आसा? त्याग. ह्या मोगांत कितें आसा? सॅक्रिफायस. ह्या मोगांत कितें आसा? एकल्यान समर्पणचें, दिवचें. जर हांवें करच्या मोगांत हो त्याग, हो सॅक्रिफायस आनी एकल्याक हांवें समर्पण दिवचें ना जाल्यार हांवें करचो मोग म्हणजे तें आसा मोग परिपूर्ण मोग न्हय. त्या देखून हो परिपूर्ण मोग आमचें तें ह्या नियाळाचो फळ जावन येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांवें ओडोल सांगलें, पेद्रून सांगलेलीं उतरां आमचें तें पयल्यान पयलें एकामेका तें मोग सोडून वचूं. दुसरो मोग न्हय. हो मोग आगापे मोग, सॅक्रिफायसाचो मोग. परत्यान थंयसर सांगलेलें उतरां मोग सगळे अपराध दमता मण्याच्या पत्रार मण्याच्या बुकांत असलेलें तें वाक्य. ताच्या उपरांत परत पेद्रून सांगलेलें वाक्य कितें मोग सगळे अपराध बक्षिता म्हणून. दुसरो फिलिया आनी दुसरो मोग अपराध बक्षिनात, अपराध दांपून वरिनात. बदलाक वो आगापे म्हणलो मोग मात्र मोगाळ बाबान आनी बेनीनो आमचे अपराध दांपून व्हरता. आनी त्या देखून हो आगापे मोग आसूंक जाय. त्यागान भरलेलो मोग, सेवेन भरलेलो मोग, परिपूर्ण मोग वो आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ही शिकोवन मोगाळ बाबान आनी भयणीनो आयच्या दिसा जेजून दिल्ली पळया ती येदोळ कोणेय दिवंक ना. फर्स्ट टाइम जेजून दिवची ती शिकोवन ही फर्स्ट टाइम. आमी लेवी शास्त्र पुस्तकाक गेल्या जाल्यार थंयसर मोग करच्या विशयांत सांगिल्लें आसा न्हय गे. मोग करच्या विशयांत सांगिल्लें आसा पूण दुस्मानाचो मोग करच्या विशयांत सांगलां गे ना. थंय कितें सांगलां? सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी तूं तुजो कसो करताय तशें तुज्या पेल्याचो वडल्यान म्हणा पेल्याचो मोग करचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. लेवी शास्त्रांत तें सांगलां, मोग करूंक सांगलां, देवाचो मोग करूंक सांगलां, पेल्याचो मोग करूंक सांगलां. पूण दुस्मानाचो मोग करूंक थंयसर सांगिल्लें ना. त्या देखून मोगाळ बाबान आनी बेनीनो ही शिकोवन जेजून दिवची ती शिकोवन पयले पावटी दिवची ती शिकोवन. त्या देखून मोगाळ बाबान आनी बेनीनो ही गरजेची शिकोवन देखून जेजू ही शिकोवन आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 हांवें येदोळूच म्हळ्यार मोगाळ बाबान आनी बेनीनो दुस्मानाचो मोग करचो म्हळ्यार ही कश्टांची गजाल. ही शिकोवन पाळची म्हळ्यार कश्टांची गजाल. त्या देखून आमकां जेजू ह्या शिकोवणे मुखांत्र आमी कशें आमच्या दुस्मानाचो मोग करयेत, दुस्मानाचो मोग
करचो म्हळ्यार कितें दुस्मानाचो मोग करचो म्हळ्यार तांदूळ कितें पुरो आटापून आसा ही गजाल आमकां जेजू स्पश्ट करता आमकां जेजू स्पश्ट करता ही शिकवणूक आतांच्या दिसांनी इल्ली समजूंक कश्ट कित्याक म्हळ्यार हांवें येदोळूच म्हणलें मोग म्हणटा आसतना जायत्या रितीचो मोग आमच्या मतींत येता निजायकी मोगाचें डेफिनेशन निजायकी मोग म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां समजना या आमी तें समजूंक नांव देखून ही शिकवण पाळूंक इल्लेशें कस जाता या समजूंक कस जाता कित्याक म्हळ्यार आमच्या सालत्या जिवितांत मोग म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार सडाव जावन आमी बोगणांक प्राशस्त्य दिता खंयच्याक खंयच्याक बोगणांक न्ही गे बोगणांक अळे फादर म्हाका त्या चेडवा लागीं या त्या चेड्या लागीं उलयतना खुशी जाता फादर संतोष जाता इम्पॉर्टन्स खंय गेलें बोगणांक न्ही गे म्हाका खुशी जावची म्हाका संतोष जावचो म्हाका कम्फर्टेबल जाता ताच्या सांगाता म्हाका कम्फर्टेबल जाता आनी ताणें हांसचें पळयतना फादर ताच्या हांगा गाला लागीं डिंपल पडटात फादर ते डिंपल पळोवंक थोड्या जाणांनी डिंपल पळोवन मोगार पडलें आसा कित्याक म्हळ्यार तें सुबीत दिसता डिंपल पडटना सुबीत दिसता फादर तें त्या देखून आय लव हर मोगार पडलींत आसतना सुबीत दिसचें आनी ताजे केस पळोवन ताणें करचें ड्रेस पळोवन ताणें उलोवची रीत पळोवन या एकलो चेडू आनी एकल्या चेड्याचें उलोवचें स्टायल पळोवन ताणें करचें जोक पळोवन ताची मस्ती पळोवन अशें न्ही गे आमी मोगार पडटा आनी एकल्याचो आमी मोग करता आय लव हिम आय लव हर म्हणटा सांगात आमी करता ताचो सांगात आमी आशेता कित्याक म्हळ्यार ताच्या सांगातपणांत आमकां कितें जाता एक बरो अनुभव जाता संतोष जाता खुशाल जाता आमकां बरीं बोगणां येतात ताच्या सांगात आसतना आमकां बरीं बोगणां येतात त्या देखून ह्या सकट बोगणांक लागून ह्या सकट पाशावांक लागून ह्या सकट काळजांत तावन आनी एकल्याक पळयता आसतना उदेरूच्या त्या उमाळ्यांक लागून उमाळ्यांचो मोग आमी म्हणटा आनी एकल्याची इश्टागत करता आनी एकल्याचें फ्रेंडशीप करता आनी आमी म्हणटा ताका आमी मोग म्हणून नांव दिता ओलायता आय लव हिम आय लव हर वय की न्हय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जर म्हाका भावान भयणीनो ह्या बोगणांक आमी महत्व दिता जाल्यार मोग बोगणांचो म्हणून आमी लेखता जाल्यार दुस्मानाचो मोग करूंक जाता गे सांगा जाता गे हां बिलकुल जायना कित्याक गे म्हळ्यार दुस्मानाच्या सांगाता तुका असली खंयची बोगणां येतात गे सांगा दुस्मानान हांसचें पळोवंक तुमकां जाता गे तो आसतना कितलो सोबीत दिसूं तें आसतना कितलें सोबीत पळयता पळय सुरपणाकी म्हणटा गे हां म्हणटा गे ना तो एकलो कितलो हँडसम करन कितलें सोबीत शर्ट घालन आयलो जावं दे ताका तुमी तुमच्या दुस्मान पळय आयलो सैतान देंवसार शिंगांचो म्हणटात गे ना हां म्हणटात गे ना व्हेरी गुड तशें म्हणटा आसतना म्हाका भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता असलें बोगणां काडून घेवन त्या दुस्मानाचो कसो मोग करचो सांगा हां ताका पळयतना जायना तुमी इगर्जे भितर येता आसतना आनी खंय येता आसतना
काही फंक्शनाक वता आसतना रिसेप्शनाक येता आसतना पयलें एकलीन तायिल्लें म्हणचें ती तुमी कळ्ळें तुमकां कोणाय सांगात एकल्या सांगात बसूंक जाय न्ही गे जाय गे नाका एकल्याक बसूंक कशें गे फंक्शनाच्या वेळार जाता गे जायना कस जातात न्ही गे आमी पयलें सच्चें कोणाक कोण खंय बसला बा हळूहळू थंय बसला ताच्या कुशीन बसचें हांव वचून तुमी द्वेश करतले तें तुमकां वायट केल्ल्या एका मनशा ते तुमकां लुकसाण केल्ल्या मनशा ते वचून हो थंय बसला हांव ताचे वचून बसता म्हाका खुशी जाता म्हणून ताचे कुशीन बसतात गे आं ना त्या देखून मोगाळ भावान बेनीन हांवें सांगलें ह्या भोगनांक आमी प्राशस्त्य दिल्यार ह्या भोगनांक आमी महत्व दिवन आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जाता गे जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनीनो आमच्या सालत्या जिणेच्या आमच्या मोगाक प्राशस्त्य या इम्पॉर्टन्स या एम्फेसीस आमी खंय दिता गे म्हळ्यार भोगनांक आमी दिता खंय दिता भोगनांक आमी दिता आगापे म्हणलो मोग मोगाळ भावान आनी बेनीनो आगापे म्हणलो मोग भोगनांक प्राशस्त्य दिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ताणें उलोवचें तुका बरें दिसना जावंक पुरो ताच्या सांगाता बसोंक तुका बरें लागना जावंक पुरो ताणें करचें तुका खंयें कितें म्हणटात बरें फिलिंग्स दिना जावंक पुरो डिस्पायट युअर फिलिंग्स तुजे भोगनां कशीं जावं दी कितेंय जावं दी स्टील यू हॅव टू लव आसतना सुरपणके दिसोवन दी आनी येताना सैताना बरें दिसोवन दी शिंगां आसलेल्या बरें दिसोवन दी तुवें ताचो मोग करूंक आसा भोगनांक हांगासर जागो ना आगापे म्हणलो मोग मोगाळ भावान आनी बेनीनो भोगनांक जागो दिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पूण वो मोग खंयच्याक प्राशस्त्य दिता खंयच्याक एम्फेसायज करता एम्फेसीस कोण खंयच्याक आसा करण्यांक मोगाळ भावान आनी बेनीनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया करचें तुजें बगाप कशेंय आसूंक पुरो तुका बरें बगना जावंक पुरो तुका कम्फर्टेबल बगना जावंक पुरो तुका ताका पळयता आसतना राग येता जावंक पुरो तुजे बीपी चडटा जावंक पुरो स्टील तुवें तुजो मोग तुज्या दुस्मानां थंय दाखयची जाल्यार तुवें कितेंपणी करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुवें कितेंपणी करूंक आसा कितें करूंक आसा त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनीनो हो आगापे म्हणलो मोग करण्यांक प्रामुख्यता दिता हो आगापे म्हणलो मोग खंयच्याक प्रामुख्य दिता खंयच्याक प्रामुख्यता दिता वडल्यान म्हणा खंयच्याक प्रामुख्यता दिता करण्यांक न्हय भोगनांक कित्याक म्हळ्यार हांवें येदोळ सांगलें भोगनांक आण घेवन दुस्मानाचो मोग करूंक जायना भोगनांक आण घेवन दुस्मानाचो मोग करूंक जायना त्या लागून करण्यांक महत्व दिता त्या देखून आतां आमकां ह्या जेजूचें शिकोवण आमकां इल्लीशी चड आनी चड स्पश्ट जाता पयलें पळया मोगाळ भावान आनी बेनीनो पयलें दुस्मानाचो मोग बऱ्यो करण्यो आटापता वडल्यान म्हणा दुस्मानाचो मोग बऱ्यो करण्यो आटापता परत्यान वडल्यान म्हणा दुस्मानाचो मोग बऱ्यो करण्यो आटापता त्या देखून मोगाळ भावान आनी बेनीनो दुस्मानाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार आमी बरें करचें हांगासर पळया जेजू कितें म्हणटा पळया
पूण तुमकां कान दितेल्या तुमकां हांव सांगतां तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. ताच्या उपरांत म्हणटा तो तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा. अळे करा. डू नाही डू समथींग गुड. डू समथींग गुड. तो जावन आसा मोग. तुका बरें बगोवंक दी, बरें बगनासतना रावून दी. तुका राग येवून दी, तुजी बीपी सोडून दी. स्टील यू हॅव टू डू समथींग गुड. त्या मनशाक तुवें कितें करूंक आसा? बरें करूंक आसा. त्या देखून मोगाळ भावनांनी बेनिनो हांवें बरें करचें. बरें करचें कितले अवकाश, कितले संदर्भ आमच्या दुस्मानांक नांत. आमी जायते फावटी मोगाळ भावनांनी बेनिनो आमकां कितेंय राग आसा देखून, कितेंय ताणें आमकां फाटल्या जिवितांत वायट केलां देखून, कोडू जाल्लें घडीत आमचे मदें घडलां देखून आमी कितें करता? सडाव जावन आमी कितें करता? आमी बरें करचें, बरें करचें रावयता. वैगे वैगी न्ही, वैगी न्ही. बरें करचें स्टॉप करता. वैगी न्ही. बरें करचें आमी रिजर्व घालता. कोणाक रिजर्व करता? आमी आमचे कोणाक आमच्या लागीं बरीं भोगणां आसात पळया, कोण आमकां संतोश दिता, कोण आमकां कुशालाय दिता, तांकां मात्र आमी रिजर्व करता. ती आमच्या तावन कितें जालीं? आमचो द्वेश करतलीं पयस गेलीं. तुज्या दुस्मानाचो मोग करूंक तूं सलवताय त्या वेळार. बरें कर. बरें करचें रावय नाका. बरें करचें रावय नाका. बरें करचें रावय नाका. तुज्या दुस्मानाच्या घरा एकलो पिडेस आसा जाल्यार वचून भेट कर. भेट कर. तांकां कितेंय पयशांची अडचण आसा जाल्यार इल्लेशे पयशे तांकां दी. तांच्या घरांत कोणी भुरगीं आसात जाल्यार तितलें अनुकूल तांकां ना जाल्यार तांच्या भुरग्यांक फेस्ताक या क्रिस्मसाक एक जोड वस्तू काडून येवन दी. तांचें तें अचानक त्या घरांत कितेंय जालें जाल्यार संतोश पावना नाका. बरें जालें, अळे ताणें केल्लें कर्म, अळे आतां भोगता पळया, अळे म्हाका दिल्लें तें दूख तें पाटी मेळनासतना रावात गी. पाटी मेळनासतना रावात गी. तितलें न्हय ताका, तितलें उणें जालें ताका. तशें म्हणा नाका. संतोश पावना नाका. बेजार पाव. आनी त्या वक्ता मोगाळ भावना बिनिनो त्या ताच्या त्या कश्टांच्या वेळार आदले पुरो विसरून सोड. कितें त्या वक्ता ताका कमो करूंक जाता ती कर. अशें मोगाळ भावनांनी बिनिनो दुस्मानाक एक बरें करणी करूंक हांवें हांगासर सांगाचें म्हणून ना. आमकां आमच्या सेज समारा, आमच्या भवारी कितलेय संदर्भ येतात, कितलेय ऑपॉर्च्युनिटीज येतात. आनी एकल्याक एक बरी करणी करूंक, आनी एकल्या थंय एक बरी करणी करूंक. शेजारो तुमचो कोणी एकलो डिस्टिंक्शनार पास जालो जाल्यार एप्रिशिएट कर. ताणें तुमकां कितलेंय द्वेश केलां जावं पुरो, कितलोय राग तुमचे मदें आसा जावं पुरो, यू डू गूड. देन ओन्ली मोगाळ भावनांनी बेनिनो ही शिकोवन तुवें पाळलेल्या बरें जाता. जेजू सांगता यू डू गूड, डू गूड. त्या देखून मोगाळ भावनांनी बेनिनो हांगासर एम्फेसीस कितें म्हणटात इम्पॉर्टन्स कित्याक दिलां गे म्हळ्यार न्हय भोगणांक बदलाक म्हणा बदलाक करण्यांक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी एक घडी बर उबे रावया मोगाळ भावनांनी बेनिनो. मोगाचें एक गीत आमी गावया. मोग कसो आसा, क्रिस्ताचो मोग
कितें तें पळया क्रिस्ताचो मोग तो भोगनांनी भरलेलो मोग न्हय क्रिस्ताचो मोग भोगनांनी भरलेलो मोग न्हय बदलाक करण्यांनी भरलेलो मोग करण्यांनी भरलेलो मोग आमकां पवित्र पुस्तक कितें सांगता जेजू बरें करनस गेलो प्रेज द लॉर्ड Praise the हालेलुया Hallelujah. जेजू कितें करून गेलो बरें करनस गेलो अळे ही डीड गुड जुदेवांक आनी सामारिताकारांक तितलें बरें नासलें बरें आसलें गे सांगा तांच्या मदीं द्वेश आशिल्लो सामारिताकार मिक्स्ड रेस म्हणून ते पातयेले ते क्लीन न्हय म्हणून लेखतेले तांच्या मदें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता पंक्ती संबंध नातुल्लो एकामेका जेवणाक पंक्त्यान एका पंक्त्यान सयत ते बसनातले जर तसल्या एका भग्नांक जेजून महत्व दिल्लो जाल्यार तसल्या भग्नांक जेजून महत्व दिल्लो जाल्यार जेजू त्या समारियाच्या स्त्रिये सरशी वेतोगी ना तर मग भावानो आनी भयणीनो हें गीत आमी गावया गुर्त म्हणून नव्या सोल्ल्यासो दिलोय मंदामेंत मोगासो पळयांतो आदेश सोम्यांचो घरा मोग एकामेकाचो तुमच्या सोम्यांक दिन वाचुया बुकांत पान नंबर 408 यू 12 आमी वटल्यान एक पटी हें गीत सांगात आमी म्हणटा आसतना ह्या उतरांचो सडीत आनी सडीत नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया गुर्त म्हूण नव्या सोल्ल्याचो दिलोय मंदामेंत मोगासो गुर्त म्हूण नव्या सोल्ल्याचो दिलोय मंदामेंत मोगासो पळ्यान तो आदेश सोम्यांचो करा मोगेका मेकासो परताने पडे म्हणया गुर्त म्हूण नव्या सोल्ल्याचो दिलोय मंदामेंत मोगासो पळ्यान तो आदेश सोम्यांचो करा मोगेका मेकासो तुजो मोकरच्या मनशांचो मोकरशी कितें तर फायदो म्हणा तुजो मोकरच्या मनशांचो मोकरशी कितें तर फायदो कर मोग तुझ्या दुस्मानाचो तो वोळ तो क्रिस्ताचो परत म्युझिक सवें आमी म्हणया पेज नंबर पान नंबर 408 यू 12 सोम्यांक दिन वाचुया बुकांत पळय मगळ भावान आनी भयणीनो थंयसर त्या पॅराग्राफांत आमकां भोव अपुरबायेन सांगलेलें आसा तुजो मोकरच्या मनशांचो मोग करची तर कितें फायदो ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार थंयसर एक इम्प्लायड आन्सर आसा इम्प्लायड आन्सर तें कितें म्हळ्यार कितें फायदो ना तेंच न्ही जेजून सांगलें तुवें मोग करतल्यांचो मात्र तूं मोग करशीत जाल्यार तुका कितें पूण मेळत आमच्या भोगनांक आमी महत्व दिवन एकल्या कडेन आमकां बरें भोगता आनी एकल्या कडेन बरें जाता ताणें करचें
बरें जाता ताणें उलोवचें बरें जाता त्या भक्नांक मोल दिवन महत्व दिवन तो त्या भक्नाच्या मोगान मात्र हांव उरान जाल्यार कांयच फायदो म्हाका ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर म्हाका भावन भयणीनो हें वो अर्थ आटापचें गीत आमी काळजांत जावन गावया आनी हर एका शब्दाचो अर्थ करून आमी हें गीत गावया. Diloi mandame mogaso Paliato adesso miaso Peramo che me caso Good morning no gaso Diloi mandame mogaso Somiaso Peramo che me caso Tu zomo percia un chanso Mo kerci kita terfaido Tu zomo kerja un chanso Mo kita terfaido Kermo tu cadus manaso Tobol tu Krististaso Kermo tu cadus manaso Tobol tu Krististaso वय मगल भावन आनी भयणीनो आमी हर एकले जेजूची शिसां जर आमचें शिसपण खरें शिसपण म्हजें आनी जेजूचें शिसपण खरें शिसपण तो वेळ आमी दुस्मनाचो मोग करी जायस आमकां दुसरी वाट ना मगळ भावानो आनी भयणीनो. वो मोग आमचें तें चडय आमचें तें वाडय म्हणून हें गीत गायता आसतना आमी म्हणया मागया. Kernastamo distaso Koso kershina distaso Jetmai pokartai bawaso Jetna kertai tu devaso Kernastamo distaso Kosor kershina distaso Jetmai mokai mo koiniso Kona kertai tu devaso Tuzo mo kerja mo chanso Mo kershikiten terpaido Chanso Mo kershikite terfaido Kermo tu cadus manaso Tobol tu Kristaso Kermo tu cadus manaso Kristaso Tobol tu Kristaso. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आमी समजता बसया. मगळ भवानाने बेनिनो हांवें येदोळू सांगलें दुस्मनाचो मोग करता आसतना थंयसर आसूंक जाय आसलें पयलें लक्षण कितें म्हळ्यार दुस्मनाचो मोग बऱ्यो करण्यो आटापता. वडल्यान म्हणा दुस्मनाचो मोग बऱ्यो करण्यो आटापता. पटन म्हणा
दुस्मानांचो मोग बऱ्यो करण्यो आटापता बऱ्यो करण्यो आसा जय बऱ्यो करण्यो हो मोग आटापल्यार मात्र म्हजे थंय आसचो तो मोग तो खरो मोग जाता दुस्मानास हांवें मोग केल्या बरें जाता दुस्मानां ते बऱ्यो करण्यो दुस्मानां ते बऱ्यो करण्यो म्हाका कोणाक देखताना जायना कोणाक देखताना बरी बगना येनात तसल्यान ते बऱ्यो करण्यो हांवें करचें रावोंक नजो म्हजी बगना बरी नात देखून म्हज्यो बऱ्यो करण्यो हांवें रावोंक नजो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दुसरें लक्षण मगाळ भावान आनी भयणीनो थंयसर जेजू सांगता तुमकां श्रापतल्यांक आशिर्वाद दिया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. श्रापतल्यांक आशीर्वाद श्रापतल्यांक आशीर्वाद आशीर्वाद आमी पळयता वडोल कितें आटापलें गे म्हळ्यार बऱ्यो करण्यो आटापल्यो आतां कितें गे म्हळ्यार दुस्मानाचो मोग बरी उतरां आटापता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. सडाव जावन आमी पळयता सडाव जावन आमी पळयता हांवें दोळूच सांगलें दुस्मानांक पळयल्या कुडले आमचे तावन बरीं उतरां येतात गे हां आमकां वायट केल्ल्यांक आमकां लुकसाण केल्ल्यांक आमकां आमचें काम वसाशें केल्ल्यांक आमचो जागो भितर घाल्ल्यांक आमच्या हितलांत मेळ्ळें हर एक पोटी तांचें मेळ्ळें आमच्या हितलांत उडयतल्यांक पळयत आसतना सडाव जावन कितें जाता एकामेका आमी शिरापता न्ही गे शिरापता आमकां आमच्या दुस्मानांतल्यान कितले शिराप आयकोंक मेळटा जावं पुरो या आमचे तावन हेरांक कितले शिराप आयकोंक मेळटा ते आमी जाणाव तुजें सत्यनास जावं तुजे पांय मोडोन वचो तुजे वताना तुका तुजें भुरगें एक्सिडेंट जावन मरो कितल्या मट्टाकी आमी वेता कितल्या मट्टाकी वेता कितल्या मट्टाकी वेता तुमकां तुमी केल्ल्या कर्मांचें फळ तुमकां मेळोवन दी थंय वचोन दी तुमचें सत्यानास जावन दी तुमच्या घराक उजो पडोवन दी म्हाका तितलें एक्सपिरियन्स ना शिराप दिवन थोडी शिराप दिवच्यान PhD केल्लीं आसा तें कशें येतात गे म्हळ्यार पटापट 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 पटा पटापट पटापट केदाळांतल्यान बायट केल्लें आसा म्हळ्यार शिराप दिवन 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 शिराप बायपाट जाल्ले आसा थोड्यांक न्ही गे आनी अनेकल्याच्या शिरापाचें उतरां आमकां येता आसतना थोडीं तीं तयार आसा तांच्याक डबल मापन शिराप ही दितात न्ही गे शिरापाक शिराप शिरापाक शिराप शिरापाक शिराप पाड उतरांक तुका पाड जावं दे म्हळ्यार उतरांक तुजें सत्यानास जावं दे म्हळ्यार उतरांक म्हजीं तसलेंच उतरां मगाळ भावान आनी भयणीनो हें सामान्य हो आमचो अनुभव हातूंत कांय नावाल ना पूण मगाळ भावान आनी भयणीनो हें सामान्य हें नावाल ना म्हणून आमी थंयसरच रावूंक जायना आमी थंयसरच उरल्यार थंयसरच रावल्यार आमी जेजूची एक वर्ती शिकोवन पाळी नातलेल्या बरी जाता आमी कितें करी जाय येदोळ म्हणलें पयलें लक्षण कितें म्हळ्यार दुस्मानाचो मोग बऱ्यो करण्यो आटापता दुसरें लक्षण कितें म्हळ्यार दुस्मानाचो मोग बरीं उतरां आटापता तुवें कितें करूंक जाय जर तुज्या शेजाराकून एकलो दुस्मान आसा जावं पुरो संदर्भ येजे म्हणून नात न्ही गे शिराप घालूंक संदर्भ येजे गे संदर्भ येजे म्हणून नात तुमच्या माडाचो एक पिडो तांच्या जलांत पडल्यार पुरो जालें थोडे फुडें जालें आनी पावसा वेळार पावसूच येवचो बारीक आसता न्ही जर तुमच्या असली इन्सिडंटां म्हाका मस्त पळोवंक मेळ्ळ्या मस्त तक्रार आमच्या कुशीं अण्ण आयिल्ले आसात फादर तांच्या जळांत तांचें उदक पुरो आमच्या आंगणाक येता तांच्या आंगणांतलें उदक पुरो आमच्या आंगणान आमच्या तोंडार सोडलां फादर तांणी सूर मागीर झगडें शिराप सूर इल्ल
इल्लेशें म्हणल्यार पुरो न्ही गे इल्लेशें म्हणल्यार पुरो एक नीब म्हणल्यार पुरो नीब काही मेळटा गे म्हणून राखोन आसता शिराप वाळोन उंतायले तुवें कितें करूंक जाय रागार जायनाका शिराप दिता आसतना तांकां स्मायल कर इल्लेशें आनीक एक उबळटात ते तुमी आसल्या कडल्यान आनीक एक उबळटात न्ही गे तुमी स्मायल दिल्ल्या कडल्यान आनीक एक उबळटात आनीक एक चड शिराप येवंक पुरो जायत बाये तुका बरें जावं तुजेर आशिर्वाद पडो तितलेंच सांगा कांय एक उतर वचोंक वायट उतर वसान अशें कालेंकरा तुमच्या तोंडाक तुमच्या वोंटान ते एक गाड दवरा थोडे आमचे आतां उदक आनी पुरो न्ही गे आरवो उदक कालेंगे आमी दवरता ताका न्ही गे तें पुरो फिल्टर्ड करन फिल्टर्ड जाल्लें उदक आमी पियेता पियेता कितलें फिल्टर उदक पियेल्यार पळय ताळो थोडे फावटी पाडत जाता तशेंच आमचे उतरां मोगाळ भावना म्हणल्यार फिल्टर्ड जावंक जाय आनी एकल्याच्या तोंडांत मेळें वाळोवन येता आसतना म्हजें थंय आयिल्लें आसलें तें मेळें पण म्हज्या उतरांनी वाळोवन वचोंक नजो बदलाक म्हजें तावन आशिर्वादाचीं उतरां ताका बरें मागचीं उतरां ताका बरें जावं दी म्हणलीं उतरां ती म्हजें तावन वाळोवन वचोंक जाय केदाळा मोगाळ भावान आनी भयणीनो हें हांव करतां अनेकल्याच्या शिरपाची उतरां म्हज्या कानाक मारता आसतना हांव सोंसणेकाय कान घेवन वगेच रावन तुका बरें जावन दी सायबीणी तुका बरें जावन दी सायबा तुमी बरें जाया तुमी बरें जाया तुमकां आशिर्वाद मेळोवन दी तुमकां आशिर्वाद हांव मागतां म्हणून सांगता आसतना तुमकां द्वेश तेल्यांचो तुमकां तुमचे राग वंगतेल्यांचो तुमी मोग केल्ल्या बरें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हें करूंक असाध्य सांगा असाध्य तरी येत न्ही गे त्या देखून दुस्मानाचो मोग करचो म्हळ्यार मोगाळ भावन भयणीनो तितलें कश्ट न्ही पळय पयल्यान पयलीं आमी बरें करण्यो करच्यो तांचें तें कितें करूंक आसा तें सगळें करचें भग्नां विणें भग्नांक कितें महत्व दिनासतना आनी दुसऱ्यान कितें गे म्हळ्यार बरीं उतरां तांच्या विशांत तांचे वयर आमी उसारचीं आशिर्वादाचीं उतरां आमी उसारचीं हें तूं करता आसतना मोगाळ भावनान भयणीनो तुज्या दुस्मानाचो तुवें मोग केल्लें बरें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तिसरें मोगाळ भावानो आनी भयणीनो थंयसर जेजू म्हणटा तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा हांगासर निंदा करतले शिराप घालतले ते एका रितीन आमचे दुस्मानच न्ही गे बरो मनीस कोणी कोणाची निंदा करिना आमचो इश्ट आमच्या लागीं बऱ्या संबंदांत आसो कोणी आमचे निंदा करिना आमच्या दुस्मानांनी मात्र आमची चड निंदा करची आतां तिसऱ्यान आमी कसो दुस्मानाचो मोग करचो म्हणून जेजू आमकां शिकयता तुमकां निंदा करतल्यां पासून तुमी मागा आमी पळयता मोगाळ भावनान भयणीनो हांगासर एक आमी गुमानांत दवरूंक जाय पयल्या लक्षणांत बऱ्यो करण्यो करता आसतना तुका आनी तुज्या दुस्माना मदें कितें आसा एकामेका संबंद आसा न्ही गे तुवें ताका पळयचें पडटा तुवें ताच्या घरा वचचें पडटा बऱ्यो करण्यो करीचे जाल्यार वय की न्ही बऱ्यो करण्यो तो तुज्या मुखारच आसा तुमकां एका रितीन प्रॉक्सिमिटी आसा तुमकां रिलेट जातात तुमी दुसऱ्यान कितें गे म्हळ्यार तो शिराप घालचो व्यक्ती सजाच्या जलांतत आसा तुमी ताका पळयतात तुमचे मदें चड अंतर ना न्ही गे तुमी एकामेका दिसतात एकामेका पळयतात आतां एक तिसरी गजाल येवंक पुरो ती कितें गे म्हळ्यार तुमचो दुस्मन इतलो खतरनाक गे
ताच्या हातांत कांय तलवार तो घेवनंत आसता म्हणचे त्या या सुरी तो एक घेवनंत आसता ताणें पयल्यान चिंतलां तूं एकादा वेळा मुखार आयलाय जाल्यार तुका घालनंत सोडचें म्हणून ताणें तुका गोत्ता एक 2-3 पुटी एटेम्प्ट केलाय जावन पुरो समजलें गे तितलो खतरनाक व्यक्ती तितलो खतरनाक हांवें म्हज्या ह्या जागी जिणेन पळयलें एका कुटुंबांत एका भावान आनी एका भावाकच कोयत्यांत कितें जाग्या खातीर आसा पळय कोयत्यांत चेंच आयिल्लें आसा जाग्या खातीर भावानूच तशें म्हणटा आसतना हो दुस्मान तुका कितेंय करूंक सकात ताच्या सांगाता वेच डेंजरस तसलो एक व्यक्ती तुका ताचो संबंद ना संबंध दवरूंकूच जायना तुज्या दोळ्या मुखार ताच्या दोळ्या मुखार पडचेंच डेंजरस असलो एक व्यक्ती तुज्या जिणेंत आसा म्हूण चिंत्या तुवें ताचो मोग करयेत गी तुवें त्या व्हड त्या खतरनाक दुस्मानाचो तुवें मोग करयेत गे मोग करयेत म्हणून जेजू सांगता तें कितें म्हळ्यार ताचे पासत माग ताचे पासत माग ताचे पासत तूं मागता आसतना मोगाळ भावान आनी भयणीनो तूं तुज्या व्हडल्या एका दुस्मानाचो मोग केल्ल्या बरें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो स्वाभावीक जावन नॅचरल जावन आमी कितें करता पळय आनी कितें करता आज तुमी हांगासर कलमाडी आयल्यात थोडे फावटी तुमी केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पोंताळाक वेतात सा लॉरेन्स बॅझिलिकाक थंयसर तुमी वेतात तुमी तेसावां बरोवन घालतात सडाव जावन कितें आमचे तेसावां आसतात म्हज्या दुवेक काम मेळोवन दी म्हज्या पुताक डिस्टिंक्शन मेळोवन दी म्हज्या दुवेक बरी सैरीक मेळोवन दी इतल्या वर्सांत हांव भुरग्याचे देणें नातलेल्या म्हज्या दुवेक वेगळी भुरग्याचे देणें मेळोवन दी वयगे तुमी त्या सावांचे मिसां दितात वयगे मिसां दितात न्ही गे बरें जावंक त्या सावां खातीर मीस फादर एक बरें या म्हणटात हे दळवारेक तुमी तुमच्या एका कठीण दुस्मानाचे एक त्या सावान हांगासर जावं केरेकट्टे जावं हांगासर आत्तूर जावं गेल्लें आसा गे उडास कर तुज्या दुस्मानाची गज कळीत आसा तुज्या दुस्मानाक पिडा आसली तुका कळीत आसा तांचे तें आयिल्लें कश्ट अनवर कितें म्हणून तुका कळीत आसा आज त्या म्हज्या एका शेजारच्या ताणें म्हाका मस्त अन्याय केला मस्त वायट केलां मस्त म्हजो द्वेश करन आसा हांव ताच्या खातीर एक नोवेनां धरतां कोणें सांगलें आसा गे आसा गे पळय मोगाळ भावान आनी भयणीनो जर आयच्या दिसा ह्या मुखल्या दिसांनी खंयसर तुमी वसा थंयसर वसा खंयसर वसा तें आमच्या भक्तीपणाक सोडुल्लें तुमच्या शेजारा कोण तुमकां दूख दिल्लें आसा कोण तुमचे मस्त कठोर दुस्मान तुमचे कोण कितें आसात मोगाळ भावान आनी भयणीनो तांचें एक तेसां बरोवन घाला तांचे खातीर णव न्हय जाल्यार एक 2-3 नोवेनां धरा तांचे खातीर एक आराधन तुमी चलोवन व्हरा तांचें कितें एक कठीण तांचें तें पिडेस्त आसा जाल्यार कॅन्सराचें आनी कितेंय आसा जाल्यार संतोश पावनाका तांचे खातीर तांच्या इराद्या खातीर एक मीस दिया तूं व्हड मोगाळ भावान आनी भयणीनो कितें जाता तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग केल्ले बरें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू हालेलुया हालेलुया पळय मगळ भवनाने बेनिनो ह्या रितीन म्हज्या दुस्मानाचो मोग करूंक म्हाका कश्ट घे कोणायक कळना कोणायक कळनातलें बरें एक कण खंय पुणशताकी वचचें म्हणून ना थोड्या पटी घरांत तुमकां पुरसोत मेळना जाल्यार पुरसोत आसली वेचें मस्त बरें जायतें शिकोवन तुमकां आयकूंक मेळटा देवाच्या सांगातपणाचो आदार मेळटा आशिर्वाद मेळटा आमी एनकरेज करता पुणशताक वेचें आनी प्रत्येक जावन जुबल्या वचे ह्या वर्सा न्ही गे पुणशता वचूंक आमकां पापा साहेबान उलो दिल्लो आसा जर थोड्यांक पुरसोत आसना जर थोड्यांक पुरसोत रजा आसना कामाचो वत्तड आसा एका दिसा वो एक कण तेर्स हांव म्हज्या त्या एका दुस्माना पासून भेटयता एक कण तस भेटया ताचें तें बरें फिलींग आसूं या फिलींग ना आसूं तें इम्पॉर्टंट हांगा हांवें येदोळस म्हळें भोगणांक हांगासर जागो ना भोगणांक हांगासर आमी महत्व दिवंक ना करण्यांक त्या देखून ह्यो 3 करण्यो मगळ भवनान बेनिनो आमी करता तेन्ना कितें जाता गे म्हळ्यार आमी दुस्मानाचो मोग केल्ल्या बरें जाता पयलें बरें करचें बरें उतरां आमच्या तोंडांत तांच्या खातीर उलोवचीं ह्या बरीं उतरां तांच्या खातीर वेचीं आशिर्वादाचीं उतरां तांचे खातीर वेचीं आनी तिसरें कितें तांच्या पासत हांवें मागचें म्हजो दुस्मान केदो व्हड जावं दी ताच्या पासत हांवें मागचें धवळ मगळ भवनान बेनिनो कितें जाता गे म्हळ्यार ही जेजूची कश्टांची शिकवण तुवें पाळल्या बरी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ताचे उपरांत हांगासर इम्पॉर्टंट एक वाक्य हांगासर सांगलेलें आसा तें हांवें येदोळूच उल्लेख केल्लो आसा जेजू हांगासर सांगता अध्याय 6 वाक्य 32 32 थंयसर तो म्हणटा तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळात मोग करतल्यांचो चड मोग करतात दुस्मान सयत तांच्या मोगाच्या मनशांचो मोग करता एक खोटो मनीस सयत ताच्या बायलो सयत ताच्या भुरग्यांचो मोग करता गे ना मोग करता आमी आमच्या भुरग्यांचो आमकां कोणा सांगता बरें जाता कोणा सांगता बरीं भगनां येतात तांचो आमी मोग करता जेजू आमकां विचारता तांतून कितें पूण मेळात जेजूच्या सवालाक आन्सर कालें सांगा पळया जेजू म्हणटा आतां तुमी आन्सर दिवंक जाय जेजू तुमच्या लागीं विचारता तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पूण मेळात जाप दिया कितें पूण मेळात जाप दिया ताचो अर्थ कितें आमकां कितेंच पूण व्हडलें पूण मेळना मगळ भावना बेनिनो इट इज स्वाभावीक सैबाचें तें पूण दुस्मानाचो मोग करचो म्हळ्यार आमच्या सैंबा तावन आमी उंचायेक वेचें सैंबा वर्ती आमी जावचें त्या देखून आमच्या सैंबाक हुंदून आमी रावल्यार आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां जाता गे सांगा जायना त्या देखून आमच्या सैंबाक आमी उतराचे सैंबा वयर आमी येचे सुपर नॅचरल म्हणटात सुपर नॅचरल तो मनीस कितें करता ताच्या दुस्मानाचो मोग करता दुस्मानाचो मोग करचो ताच्या सैंबाक संबंदोन ना तो सैंबाक मिकवून जियेता आनी तसलो मोग करता आसतना मात्र मोगाळ भावान बेनीन तुका कितें मेळटा पूण मेळटा तुका पूण जाय गे आमी पूण शेताक वेता पूण जोडूंक न्ही गे आमकां कितें तरी पूण मेळोवन दी म्हणून पूण शेताक वेता त्या देखून पूण शेत म्हणटा ताका पूण शेत पूण दिवचें शेत
वय थंयसर गेल्यार पूण खंडी जावन मेळटा आनी सडीत पोवन मेळाचे जाल्यार दुस्मना आमी मोग करूंक जाय पूण शेताक वेता खंयच्या पूण शेताक आमी वेता थंयसर म्हज्या दुस्मना खातीर एक तेस हांव बरोवन घालता आसतना एक इराद्या खातीर मीस भेटयता आसतना म्हाका पूण दोट्या मापान 1000 मापान बरोवन वमतोंच्या मापान म्हाका पूण मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अखेर एक मोगाळ भावन आनी बेनिनो असलोच मोग आमच्या जेजूचो मोग आमकां त्या कुर्सार खंयचो मोग पळोवंक मेळटा की म्हळ्यार आगापे मोग पळोवंक मेळटा खंयचो मोग आगापे मोग थंयसर कुर्साचेर पळोवंक मेळटा सांग पावल आमकां स्पश्ट रितीन म्हणटा आमी ताचे दुस्मान जावन आसतनाच पळया कितल्या अपुरबायचीं उतरां आमी ताचे दुस्मानां जावन आसतनाच क्रिस्तान आमच्या खातीर कुर्सार ताचो प्राण दिलो या आमच्या खातीर तो मेलो पळया आमी बरीं आसा आमी भाग्यवंतां ह्या खातीर ह्या भाग्यवंतां खातीर हांव म्हजो जीव दिता म्हणून ताणें कुर्सार प्राण सोडलो न्हय आमी भाग्यवंतां देखून न्हय ताका कळीत आसलें ताका बरें करून कळीत आसलें आमी ताका नेगार करता आमी आनीक पाताक आदारता ताणें दिवची सोडवण आमी स्विकार करिना ती आमी तिरस्कार करता म्हणून ताका कळीत आसलें कुर्सार मेल्यार आमी ताचे दुस्माना म्हळ्यार बरेंच कुर्साचे दुस्माना म्हळ्यार बरेंच आमी जियेता म्हणून ताका कळीत आसलें तरी मोगाळ भावान आनी बेनिनो त्या भग्नांक मनशा सैबांक सहज जावन आसलेल्या भग्नांक ताणें प्रामुख्यता दिवंक ना बदलाक आमचें बरेंपण आशेवन आमचें सोडवण आशेवन आमचे खातीर ताच्या कुर्साच्या त्या दुस्माना खातीर ताचें दुस्मान जावन कशें जियेतल्या खातीर पातका वयर पाताक आदारना ते दुस्मान काय थंयसर दाखयतल्या खातीर ह्या सोम्या जेजू क्रिस्तान ताचो जीव दिलो वय मोगाळ भावन आनी बेनिनो हो ताचो मोग आगापे मोग जेन्ना आमी दुस्मानाचो मोग करता आमचो मोग त्या कुर्सार जेजून दाखयलेल्या मोगा सारको जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमचो मोग आनी देवाचो मोग एकाच रितीचो मोग जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी तसलो मोग करूंक मोगाळ भावन बेनिनो दुसरो कोण सोय न्हय तसलो मोग करूंक ताणें आमकां आपयलां ताणें आमकां आदेश दिला आनी आमी ओडोलो गायनांत गायन केल्ल्या प्रमाणे तसलो मोग करता आसतना मात्र तसलो मोग करता आसतना मात्र हांव आनी तूं ताचे शीस आमी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर तसलो मोग करूंक आमी फुडें सरया आनी परतें पूण आमचें कन्न घेवया सौम्या देवा अजबता देखताना तुझ्या हातान केल्ली ती सर्कृत्या विस्मीत पावता मोतीक मोच्या संसाना तुझी सख तुझी पदवी महिमा तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हसिल्लो तूं ससना ससना तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हसिल्लो तूं ससना ससना तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना ससना तो वळगाता हांव विस्मीत जावन तुका हरसिल्लो तूं ससना
सस्ना पूण चिंताना बापान पुताक धाडलो ह्या संवसारान मोची सडवण करच्या जायना आटापो मेस्तेर येदो फोडलो दर्यान मोरचे गुलामांक सोडोवच्या तो वळगाता हांव विस्मिसांव तुका हरसिल्लो तूं सजना सजना तो वळगाता हांव विस्मिसांव तुका हरसिल्लो तूं सजना सजना क्रिस्तेताना अत्रेच्या त्या दिसा आपो म्हाका संगीताच्या रसा केदो संतोष रूप पळे ताका उल्हास भोगून गांव गीताची सस्ना तो वळगाता हांव विस्मिसांव तुका हरसिल्लो तूं सस्ना सस्ना तो वळगाता हांव विस्मिसांव तुका हरसिल्लो तूं सस्ना सस्ना मोगळा जेसू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपी आसचें तुजें हजरपण बावर्तान हांव वळखून घेतां. उंड्याचें रूप तुवें घेतलां आनी हें रूप घेवन तूं हर एकल्याक सदांच मेळटाय. हर एकल्याक मेळोवंक तांकां आयकूंक तांकां सांगात दिवंक तांकां कुरपेन बरोवंक तांची दुकां पुसून काडूंक तूं तयार आसाय म्हणून ह्या मुखांत्र तूं दाखयताय. हांगासर उंड्याचें रूप घेवन ह्या सिंहासनार तूं बसून आसाय. हे जेसू कीर्तन घरान ताच्या 123व्या किर्तनान पयले वळेंत केल्ल्या बरें हांवें करता. त्या किर्तनान तो म्हणटा तूं सर्गी सिंहासनार बसलाय तुजे कडेन म्हजे दोळे हांव उबारतां. हे जेसू ह्या सिंहासनार बसून असलेल्या तुजे थंय म्हजे दोळे हांव उबारतां. म्हजी दिश्ट आनी तुजी दैवीक दिश्ट एकामेका भेटतात तेन्ना तुजी काकुळट म्हजे थंय वाळून येता. तुजी कृपा म्हजे थंय वाळून येता.
कीर्तनकार त्याच कीर्तनांत मुखारसून म्हणटा कशे एका साकराचे दोळे आपणाच्या धन्याच्या हातांचेर कोंसून आसात, आपणाक धनी ताच्या उदारपणान कितें तरी दीत आपणाची परिस्थिती पळोवन, आपणाचे कश्ट पळोवन, आपणाचे वळवळे पळोवन त्या धन्याच्या हातांत हांव कितें तरी म्हाका मेळात, तो धनी म्हजे कश्ट पयस करीत, म्हज्या समस्यांक परिहार दीत, म्हजी बिरमत पावोवन म्हज्या गरजांक तो पावात म्हणून कशें एक साखर ताच्या धन्याचेर तो दिश्ट कोंसून आसता की तशेंच येचेच ह्या तुज्या हजरपणा मुखार म्हजी दिश्ट तुजेर हांव कोंसून आसा. तुजे समोर येवन म्हजे कस तुजे मुखार दवरून, म्हजें उणेपण तुजे मुखार दवरून, जे कितें कळवळे म्हज्या जिणेंत आसात, जे कितें वळवळे म्हज्या जिणेंत आसात ते तुजे समोर दवरून, जे आठे विटे म्हज्या सालत्या जिवितांत आसात ते तुजे समोर दवरून, म्हजें उणेपण, म्हाका दोसचें तें उणेपण, म्हाका चिटकोन म्हळ्यार बरें रावलेले ते समस्ये, म्हाका सोन वचनातलेली जावं पुरो ती पिडा, म्हाका रातीक न्हीद येनातलेल्या बरी करची ती म्हजी कंत, म्हज्या जिणेचो सगळो संतोष पुसून म्हळ्यार बरी काडलें तें म्हजें उणेपण, हें सगळें हे जेजू तुजे समोर दवरून म्हज्या मोदीक हाड ती म्हजी दिश्ट तुजेर हांव उबारतां, तुजेर हांव उबारतां. एकाच एका भावार्थान, एकाच एका विश्वासान जेजू तुजे ताव, म्हज्या धन्यांत हांव, म्हज्या जेजूतान, म्हज्या सोम्यांत हांव जासो लागशिल्ल्यान पाटलाव करूंक हांव आशेतां, प्रयत्न करतां, ताचे तावन म्हज्या सोडवंदरांत तावन म्हजे खातीर जीवस दिल्ल्या त्या म्हज्या इश्टातावन, म्हज्या सोडवंदरातावन म्हाका आदार मेळटलो, म्हाका सुटका मेळटली, म्हजे बंद पास उणें जातलें म्हळ्यार त्या विश्वासान मोगळा जेजू तुजेर दिश्ट हांव उबारतां. ह्या पवित्र सक्रामेंता तावन हे जेजू हे घडये ह्या विश्वासान, ह्या भावार्थान दिश्ट कंसून रावलेल्या तुज्या भावंडांक आधार मेळो, कृपा मेळो, मतीक शांती समाधान मेळो, कुडींत भलायकी वाळोवन येवं, दुस्मानकायेचो बुजो उणो जावं, मनस्ताप करगोन वचो, मना भेद पयस वचो, उणेपण भरती जावं, ज्या गुणा येत आसाव, ज्या उदकाच्या लोटा वरवीं आमी बुडल्या, आमकां तुजो हात, तुजे कृपेचो हात, तुज्या आशिर्वादाचो हात आमकां ह्या कोंडातावन, ह्या कश्टांतान वयर उखलो.
हे जेजू हे बरेंपण ही दया हो आधार या वक्ता या तुझ्या आजारपणाचं फळ जावन हांगासर असलेल्या हर एकल्यांक फावो जावं आमेन अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू मोगलाप तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या स्तुती जेजू तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जय जेजू जय तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सोम्या हरसितां तुका सुम्या जेजू हरसितां तुका सोम्या वंदितां तुका सुम्या वंदितां जेजू तुका सोम्या जेजू आराधां तुका सुम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आमी सुमेस्तां बसया मोगाळ भावान आनी भयणींनो सुम्यांतावन आमकां आधार मेळटा किर्तनकाराचें उतरां हर एक पावटी म्हज्या मतीक येवची ती ही सर्वेस्पणान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता आमकां व्हड आधार ताचे तावन येता आमकां व्हड आधार सर्गेंच्या बापाचें प्रतिरूप जावन आसा हो जेजू ह्या उड्या रुपार आसचो तो ताचे तावन आधार येनासतना रावाना मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमकां हर एकल्यांक आधार गरज आसा हर एकल्यांक आनी तो आधार ह्या जेजूतावन येता जें कितें इस्रायल परजें घडलें तें आजून आतांय आमच्या जिवितांत ती घडटा मोगाळ भावान आनी भयणीनो कित्याक म्हळ्यार देव बदलाना बदलाता गे देव बदलाना आमी जाणाव कसो तो आदी आसलो तसो आतां आनी सदांच सरबात कशें इस्रायल परजेक तवळ ताणें आदार दिल्लो जेजू म्हाका 2000 वर्सां आदीं ताणें आदार दिल्लो तोच देव आजून आदार दिवन आसा आनी प्रमुख जावन ताच्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखान जाका ताणें ताचें सक्तेन जिवन करून उठयला आनी तो जो जेजू त्या उंड्या रोपार आसा ताच्या मुखान तो आदार दिवनूच आसा तो आदार दिवनूच आसा आनी त्या देखून हांवें म्हणलें मोगाळ भावान आनी भयणीनो जें कितें इस्रायल परजें तें जालां तें म्हजें तें तुजें तें आजून जाता कित्याक म्हळ्यार आमचो तोच देव तोच इस्रायलाचो देवच हो देव तो बदलूना तो बदलाना तो बदलाना ताका ताचें परजें तें आसो मोग उणो जायना त्या देखून आमी इंग्लिशांत सेमिनारींत आसता आसतना एक गायन करनासलें हांव भोव आपुरबायेचें गायन तें गायन किर्तनांत हाडूनच काडलेलें आसा देवाचो मोग हर एका सकाळीं नवो म्हणून देवाचो मोग हर एका सकाळीं तो नवो नव्यान आमचो तो मोग करता नव्यान त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता इस्रायल परजें कितें जालें गे म्हणून तांचो अनुभव किर्तनकार 124 किर्तनांत पयले वळींत आमचे समोर हे पर्यंत दवरता तो म्हणटा सर्वेस्पर आमचे सोवें नातलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें सर्वेस्पर आमचे सोवें नातलो जाल्यार अशें कोणें म्हणचें इस्रायलान म्हणचें मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना आमचेर तांचो राग पेटोवन आमकां ते जिवींस गिळटे आसले मोगाळ भावान आनी भयणींनो इस्रायल परजें कळीत आसलें कित्याक म्हळ्यार तीं इजिप्तांत आसलीं तांकां त्या फारावर रायान तांच्या गुलामपणाच्या वेळार जायते कश्ट दिल्ले तांकां समकट्ट खावंक सयत तांणी दिवंक नातिल्लें समकट्ट खावंक दिल्यार तांची संतत आनीकय वाडटली ते सरबेन भरतले म्हणून फारावे रायन चिंतलें आनी त्या देखून तांकां कामच करूंक उणें खावंक व्हडलें खावंक तांकां मेळनातिल्लें आनी ते कश्ट काडन ते इतले अस्कत जाल्ले गे ते त्या वाटेंतल्यान चलून वेता आसतना
तांच्याकी बळवंत जावन आसलेल्या त्या वस्तीकडच्या देशाच्या त्या लोकां समोर रावन ताणें झुजोंक जाय आसलें तांच्या कितल्याकी बळवंत आसले ते धाटे मोटे आसले तांच्याकी कितल्याकी लांबाय तांकां आसली इस्रायल प्रजा म्हणटा सर देव आमच्या सांगाता नातलो जाल्यार देव नातलो जाल्यार तेदे व्हड मनीस तेदे बळवंत मनीस आमकां गिळते आसले पूण देव आमचे सवय आसलो देव आमचे सवय आसता आसतना मात्र ते म्हणटात आमी तांच्याकी चड बळवंत जाल्या देव आमचे सवय आसलो देखून आमी तांच्याकी चड बळवंत जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेन्ना म्हाका भावान बेन हो देव तुमचे सवय आसा आनी हो आसा ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखांतर तो आसा त्या देखून तुमी भियेनाका कोणायकी भियेनाका कित्याक म्हळ्यार तुमी हर एकल्यान प्रास ह्या जेजू सवय बळवंत जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओ जेजू ताची कृपा दिवन ताचो आदार दिवन तुमकां चड आनी चड बळवंत करता तुमची पिडा झुजोवंक जावंक पुरो तुमच्या आर्थीक समस्या आसूंक पुरो या तुमच्या जिवितांत कितें आतां सद्या कितें कस आसात ते कस जावंक पुरो ते फूट करूंक मात्र न्ही ताचे जैते वन जावंक हो जेजू तुमकां आदार दिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया परत किर्तनकार कितें म्हणटा पळया उदक आमकां ओडून व्हरतें आसलें उदकाचो लोट आमकां कळीत आसा उदकाचो लोट कितलो की म्हळ्यार आमी जायते पटी जायते विडियोन आमी पुरो पळयलां पावशिल्ले दीस येता आसतना थोडे जाण कितें जलपात आनी पुरो पळोवंक वेतात आनी थंयसर ते उदकांत थोडे पटी पडटात न्ही गे ताचो लोट कितलो आसता गे म्हळ्यार तांकां कांय करूंक जायना उबे रावल्या थंय ते पडटात आनी उदक तांकां वाळोवन तांकां वोन व्हरता मरतातच ताच्या उपरांत तांचे मोडें सोदूंकूच 4-5 दीस लागतात तुमकां कळीत आसा कितलें पुरो प्रयत्न करता आनी ईश्वर मल्पे आनी कोण तांकां पुरो आपोवनान तांचे मोडें भायर काडचें पडटा पळया इस्रायल प्रजा म्हणटा जर देव आमचे सवय नातलो जाल्यार आमची गत तशी जाती आसली कित्याक म्हळ्यार उदकाचो फोर्स उदकाचो तो कितें म्हणटात ताचे ते सकत ते दिवड पूण देव तांचे सवय आसलो त्या देखून उदकाच्या फोर्साक सयत उदकाच्या लोटाक सयत तांकां व्हरून व्हरूंक जालें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या देवान ह्या सोम्यान तांच्या सांगाता रावन तांची पावलां तितली थीर केल्ली तांकां उदकाच्या लोटा परस चड सकत तांकां दिल्ली त्या देखून म्हाका भावनान बेनिनो जेन्ना हो जेजू जेन्ना हो देव आमचे सवय आसा आमी त्या फोर्सा परस त्या उदकाच्या फोर्सा परस हायेस्ट फोर्स थोडे पटी आसता ताच्या परस चड फोर्स आमचे थंय आमी ह्या जेजू मुखांतर घेता परत आमकां सांगता उसांबळ उदक आमकां बुडयतें आसलें आनी अखेरीक म्हणटा सदैव जावन सर्वेस्पर कित्याक ताणें आमकां तांच्या गासांत पडोवंक दिलें ना आमी सोम्यांच्या गासांत उरल्या देवाच्या गासांत उरल्या कोण देवाच्या गासांत उरता म्हाका भावान बिनेनो तो खंयच्याय दुसऱ्या गासाक पडना कित्याक म्हळ्यार आमच्या देवाचो घास आमचे थंय आसचो तो आमकां धन दवरचो तो विशेष अर्थ सक्तेवन आनी देखून किर्तनकार म्हणटा सदैव जावन देव एक घडी बरें म्हाका भावान बिनेनो आमचे दोळे आमी धांप्या आमकां फाटल्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी ह्या आमच्या जायत्या जिन्यांच्या घडयांनी आयिल्ले कश्ट आमच्या उगडासाक आमी हाडया आमी आमकां सांगया जर सर्वेस्पर ते घडी आमचे सवय नातलो जाल्यार कितें जातें एक घडी चिंतून पळया सर्वेस्पर ते घडये आमचे थंय नातलो जाल्यार कितें जातें जावं पुरो
कितें अवघड घडलें जावं पुरो आमच्या कुटुंबान अचानक मरण आयिल्लें जावन पुरो पिडा आयिल्ली जावन पुरो समस्या आयिल्ले जावं पुरो आर्थीक रितीन अडचणी आयल्यो जावं पुरो भुरग्यांच्या फुडारा विशान प्रत्येकांत आमकां आसली जावं पुरो एक घडी बरो आमकां आमी विचारया ते घडये सर्वेस्पर देव आमचें सगळें नातुलो जाल्यार कितें जातें म्हज्या जिविताचेर एक नदर घालून हांवें सांगीत थोड्या विशेश घडितांनी सर्वेस्पर म्हजें सगळें नातुलो जाल्यार हांव आज हांगासर हे स्थितीर आसतो ना खंडीत आसतो ना आसलो सर्वेस्पर म्हजें सगळें नातुलो जाल्यार म्हजे कश्टांची वाट सोंपकोन ह्या एका हंताक हांव पावतो ना आसलो सर्वेस्पर म्हजें सगळें नातुलो जाल्यार कितेंय घडतें आसलें म्हज्या कंट्रोलार नातलें घडोवन वेतें आसलें त्या देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो इस्रायल परजेतें जाल्लें तें आमच्या जिवितांत जालां कोणें क्रिस्ताक ताच्या सांगाता दवरलां कोणें देवाक ताच्या सांगाता दवरला सांगाता घेतलां ताका ताका हो अनुभव खंडीत जाता तर आमी त्या किर्तनकारा सगळें म्हणया सदैव जावं सर्वेस्पर देव म्हणा सदैव जावं सर्वेस्पर देव वडल्यान म्हणा सदैव जावं सर्वेस्पर देव सदैव जावं सर्वेस्पर देव म्हणा सदैव जावं सर्वेस्पर देव त्या देखून म्हाका भावन बीन आमी समय सोबी रावया ह्याच भग्नांनी आमकां राखल्या आमकां सांबाळल्या आमचें जिवीत चलोवन व्हेल्ल्या ते आमच्या देवाक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती गावया ताका वंदिया जें कितें आमच्या जिवितांत जालां तें अचानक न्हय बाय चान्स न्हय म्हजें नशीब बरें आसलें त्या देखून तें जालां न्हय आमी थोड्या फावटी आमच्या जिवितांत जाल्लें पुरो आमच्या नशिबाक आनी कितें आमच्या चान्साक आनी कितें आमी सरी करता आमी वळखून घेवया तें कितें म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत आनी कोणाच्या जिवितांत जें कितें जालां जाल्यार तें ह्या देवा वरवीं ह्या सोम्या वरवीं जालां म्हळ्यार वळखून घेवया तें वळखून घेवन आमी ताका अर्गां स्तुती दिता आसतना ताचे उपकार बावडटा आसतना म्हाका भावन भयणीनो हो देव आमकां आनिकय जायत्या मापान कृपेन भरता आशिर्वाद दिता आमी ताचेर पातीन दवरून जें कितें आमच्या जिवितांत जालां ताचे वरवीं जालां म्हळ्यार वळखून आमी ताका अर्गां दिता आसतना मुखल्या जिवितांत आमच्या जिवितांत कितेंय कश्ट अनवारां येता आसतना ताजो सांगात आमकां तो तुर्तान दिता ताचो आदार आमकां तुर्तान दिता आनी तो आमकां राखून सांबाळून व्हरता तर ताची स्तुती आमी गावया ताका आमी अर्गां दिवया 554 ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ Hallelujah, 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 hallelujah.
Alleluia, 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 Alleluia. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ. ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ. ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ರೋಗಡೆಯ ಆನಂದ. ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ. ಕೈಯೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಕೈಯೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ. ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. Alleluia, 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 Alleluia. Sopra. Alleluia, 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 Alleluia. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ വന്ദനം, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ മഹിമ, യേശുവേ നന്മയ്ക്ക് സ്തോത്രം, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ നമന. अगर सत्य स्तुति का नाम प्रार्थना
तुका ताच्या जिवितांत जाल्या ते तुझे तावन जाल्ले म्हणून वळखून घेवन तुका अर्घ आनी होकार दिता आसतना या स्तुतीचो ये सोम्याचो क्रिस्त तुझे तावन कुरपेचो शिवर तुझे तावन सकत तुझे तावन व्हड हांगासर तुजेर विश्वास दवरलेल्या विश्वास तुझे थंय व्यक्त करलेल्या प्रभुसावली हे तुझे सत्तेन या तुझे कुरपेन भरून तांचे जिवीत हर एक किस्सा शैताच्या बेटाने ते सोडून वचवले ताणे पडकरचे सगळे कष्ट सगळे समस्ये फूट करून तांकां गज असते व्हड तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तांकां या वक्ता पवसावली जी आशा दवरली हांगासर आयला ते कस तांचे ताक पयस वचचे म्हणून ती एका काळजान एका मनान तुजे मात्र तांचो विश्वास तो सगळो आशीर्वाद तांकां दे तांकां तूं बरें कर तांकां तूं आधार दे तांकां सत्तेन भर हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्घां तुका सम्यान जेजू Argan tuka semyan Jesus. होगलाप तुका सम्यान Hoglap tuka semyan स्तुति Jesus. तुका सम्यान Study tuka semyan जय जय Jesus. तुका सम्यान Jay Jay tuka semyan ताऊ तुका Jesus. सम्यान Mercy down tuka semyan तुका Jesus. सम्यान Learn tuka semyan महिमा Jesus. तुका सम्यान Mahima tuka semyan Jesus. आम्ही सुमेस्तां बसया मुघाळ भावांनो आनी भयणींनो जर आयच्या दिसाचें देवाचें उतर तुमी आनी चड करून आयची सुवार्ता तुमी वाचली जाल्यार थंयसर तुमकां कितें दिसून येता की म्हळ्यार आवय बापय तांच्या ल्हान भुरग्यांक घेवन न्हू कोणा सरशीं येतात जेजू सरशीं येतात पळया जेजू सरशीं तीं येतात आनी तीं कित्याक येतात की म्हळ्यार ताचे तांव न्हू तांच्या भुरग्यांक बेसांव मेळोवंक जाय म्हळ्यार त्या आशेन तीं येतात आनी जेजू कितें करता आमी पळयता अनेक वाटेन जेजूचे शिस त्या भुरग्यांक पयस करतात जाल्यार मेस्त्रीक दोसा नाकात मेस्त्री दोशी दिवचे नाका तुमी पयस वसात तुमी पयस वसात कित्याक आमी पळयता जर आमी जोदेवांच्या काळाक फाटीं गेल्या जाल्यार आमकां कळटा आतांच्या दृश्टान आमी पळयल्यार आमकां कळना कित्याक म्हळ्यार आतां कितें म्हळ्यार आमकां आवय बापायक भुरगीं जावन आसा तो श्रेश्ठ न्हय गे वर्ते न्हय गे भुरग्यांक आमी वयर उंच आसतना दवरता न्हय गे दवरतात की ना दवरतात भुरग्यांक वयर दवरता आमी तांकां कितलो मान दिता शे न्हय गे भुरग्यांक एका रितीन तांची पुजाय आमी करता भुरग्यांची पुजा करची आसा तांकां वयर दवरून तांकां मान दिवन आतां पुरो पयलें भुरग्यांनी आवय बापाय लागीं विचारचें आसलें न्हय गे हें कहलें मम्मी हें कशें मम्मी हें कितें मम्मी तें कितें मम्मी तें कशें करचें हें कशें करचें आतां उलटा जालां आतां आवय बापायन भुरग्यां लागीं विचारचें न्हय गे आतां आवय बापायन भुरग्यां लागीं विचारचें तांचे तावन आमी शिकचें तांचे तावन आमी शिकचें तांकां पुरो गोत आसा तुमकां ऑपरेट करूंक गोतून नासलें पुरो तें तांकां गोत आसा तांकां गोत आसा तुमकां कशें मांगा करतात म्हणून ना तांचे भुरगीं न्हय गे आमी पातयेता एक दुपलें कुटाम आसलें खरी गजाली म्हज्या जिणेंत जाल्ली चड तेंप जावना जावन आवय बाप दुबयंत काम करनासा घरचें काम हांगासर पूत बापाय सांगात आसा दोगूच आसात पूत कामाक वेता न्हय सॉरी कॉलेजीक वेता आनी मोदें एक पुटीन ताणें कॉलेज सोडली वचनंत म्हणा लागलो आवय म्हज्या लागीं आयिल्ली
पुताक कालन तरी करीचे पद इस्काला तोसाना आयकोंगूत आयकाना कालन करचे म्हण कळना ताच्या उपरांत ताकाय आपयलें ताच्या लागीं उलोवन कावन्सिलींग पुरो करन परत देवाच्या दयेन म्हज्या कावन्सिलिंगान म्हूण सांगना हांव देवाच्या दयेन ताणें इस्काला वचूंक सुरू केलें ताच्या उपरांत परतन हे पुटी थोड्या उपरांत हांवें ताका सांगलें म्हयन्यांत एक पुटी जाल्यार म्हाका येवन तुवें मेळाचें म्हणून मेळाचें ताच्या उपरांत मेळटलो समासलो ताच्या उपरांत थोडे फावटी वॉट्सॅप मॅसेजांनी पुरो करतलो ताच्या उपरांत मॅसेजी बंद जाल्यो हांवें बंद जालें आवय दुबाय गेल्ली परत्यान आनी हांवें आवय लागीं एक फावटी तिणें म्हाका मॅसेज करता आसतना हांवें विचारलें पूत कितें जाता कितें करता आसा आतां म्हाका कांय कॉन्टॅक्ट ना म्हणजे कॉन्टॅक्टार येवं ना ना पद हांवें ताका तुमच्या लागीं वचोंक सांगलां मॅसेज करूंक सांगल्या पूण कांय करिना गे पद म्हणून ना करिना इस्काला वेता गे म्हणा लागलो वय वेता पोरूस ताणें कालें म्हणटात ताचें हें बांदलां कालें रिसीट बांदल्या म्हाका धाडून दिल्या रिसीट हांवें म्हणलें म्हाका कितें डावट जालो कित्याक म्हळ्यार वो अशें बिहेव करता जाल्यार कांय सोडून जालां आसतलें म्हणून वो चेडो म्हाका इस्काला वेता गे ना गे म्हणून इलो दुबाव आयलो हांवें तिच्या लागीं विचारलें अळे जी रिसीट ताणें तुका धाडल्या पळय ती म्हाका फॉवर्ड करताय गे म्हणून विचारलें तिणें म्हाका फॉवर्ड केली हांव पळयतां म्हाका वाचता आसतना एक शॉक जालें तें कितें म्हळ्यार एक इस्कालाचें नांव घालां ताच्या पळय एड्रेस हांगासो आसा खंयचो न्यूझिलँडाचो एड्रेस आसा न्यूझिलँडाचो एड्रेस आनी तूं कितें कालें आसा हांवें चिंतलें हें कालें काय न्यूझिलँडाचो एड्रेस तांतो आसा हें म्हाका तक्षणा कळ्ळें हें फेक म्हणून आनी हांवें एक तक्षण वॉयस मॅसेज घाली अळे सायबीन तो तुका परत्यान तुजे वट्ट खेळटा फीज भरला म्हणून ताणें तुका फटयलां तशें म्हळें हांवें पूण ती आवय जाल्यार हांवें पळयलें त्या आवय लागीं कितें म्हळ्यार आवय त्या भुरग्याक जोर करूंकूच भियेता सांगूंकूच भियेता भुरगो तिका ब्लॅकमेल करनंत आसा पद कशें सांगचें पद कालें करचें पद कांय सोडून करीत जाल्यार कांय सोडून गडस जाल्यार आतां आमी गांवांत ना तेंय ना हें ना ताच्या उपरांत एक 2-3 म्हयन्यांत हांव न्हू ती म्हज्या कॉन्टॅक्टर ना आनी वय म्हज्या कॉन्टॅक्टर ना पळय गेलें पळय थोडे फावटी हांवें एक ल्हानशें एग्जाम्पल भुरग्यांक पळय आवय बापाय कितलें भियेतात तांकां करेक्शन करूंक सयत ते भियेतात ताणें एक सोडून केलें अपराध जालो तांचें तें विचारूंक सयत तांकां बें मागीर केरीक ते म्हणूंक लागले कालें करचें फाद आसूं दी ताच्या आण्या बराप तो कालें जाय ताका तें करूं दी म्हणून तिणें ताच्या उपरांत तें कन्वर्सेशन एंड जालें आतां तूं खंय आसा कालें आसा कितें करता हांव नेना त्या देखून आतांच्या हातूं भुरग्यांची परिस्थिती ही पूण आदीं तशें नातली म्हाका भावना बीन आदीं कितें आसलें गे म्हळ्यार आदीं कितें आसलें म्हळ्यार भुरगीं इज इक्वल टू नो बडी तांकां स्थान नातलें तांकां मान नातलें तें आसल्यार नातल्यार एकच ती एकच तांकां कोणूय हुंगा नातलो तें लेखाकच लेखाक नातलें भुरगीं म्हळ्यार लेखाकच ना अनकावंटेबल लेखत ना आनी तसल्या भुरग्यांक ज्या समाजेर कसलोच स्थान ना मान ना तसल्या भुरग्यांक जेजू पटलोवन धरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तांतू मोगाळ भावान बेननो ह्या जेजूचें वर्तेपण ह्या जेजूचें तोरपण आमकां कळीत जाता आमी हांगासर आसा आमकांय आमच्या मतीन आमच्या काळजांत असलीं भगनां आसूंक पुरो आमकां आमचो म्हणलो कोणी ना आमकां हर एकल्यांनी सोन घालां म्हज्या कश्टाच्या परिस्थितीन कितल्या जाणांक हांव मेळ्ळो कितल्या जाणां लागीं हांवें परतलें कोणेंय म्हाका कुमक केल्ली ना कोणीय म्हाका लेखिना थोडे फावटी कुटुंबांतच हो अनुभव आमकां जाल्लो आसा हांव लेखाकच ना उतरप्रायेक पावलेल्या आवय बापायंक हो अनुभव जाल्लो आसा
एक दादलो मनीस म्हज्या लागीं आदल्या पटी म्हणा लागलो, फादर आमच्या घरांत हांव नोबडी, म्हज्या लागीं कोणीय विचारिना. म्हजी बायले म्हज्या भुरग्यां सांगाता मेळ्ळ्या आनी बायल आनी भुरगीं मेळोन म्हाका एका कोयरा भाशेन लेखतात. तीं पुरो भायर वेतात, तीं येणे तेणे वेतात, पूण म्हाका एक दिसी तीं आपोवन व्हरिनात. केवल म्हज्या लागीं दुडो आसा, ताचेर मात्र तांची दिश्ट म्हजे पेर दिश्ट ना. तसल्या अनुभवांत आमी आसा जावं पुरो आमच्या समाजांत, आमच्या शेजाऱ्यांनी, आमच्याच कुटुंबांच्या मनशांनी, आमच्याच भुरग्यांनी, आमच्याच पतीन आनी आपतीन आमकां पयस दवरलेलें आसा. जे समाजांत कोणीय न्हय आसलेल्या, कितें स्थान मान नासलेल्या, कोणीय लेखी नासलेल्या त्या भुरग्यांक वेंगेंत घेतलो जेजू. आज तुमकांय जर असले परिस्थितींत तुमी आसात, असल्या चिंतपांत आसात, तुमकांय तो वेंगेन घेता. म्हाका भावान भयणीनो, तुमकां वेंगेन घेता. कोणीय तुमच्या संगाता नासल्यार तो तुमच्या संगाता आसा. ताच्या वेंगेन येया, ताच्या वेंगेन तुमकांच उडया. कशें तें भुरगीं जेजू सरशीं आयलें गे, आवय बापायन त्या भुरग्यांक जेजू सरशीं हाडलें गे, तशेंच तुमकांय त्या जेजू सरशीं दवरा. हे घडये हे पवित्र सक्रामेंता मुखान तो तुमकां ध्यानाने भरता, आशिर्वादाने भरता, तो तुमकां पटलोवन धरता. ह्या सोम्याचो आशिर्वाद, ह्या सोम्याचें बेसांव ताचें तावन तें तुमकां वाळोवन येता. खंत करिनाकात, बेजार करिनाकात, चिंता करिनाकात. हो सोमे तुमकां लागीं आसा, तुमच्या संगात आसा म्हणल्यार तें सतच तो तुमकां आरावन धन, तुमकां गरजेचो आदार, गरजेचो आशिर्वाद दिता म्हणल्यार तें सतच तुमची कंत, तुमची बेजाराय पयस करूंक तुमचे लागीं आसचें एक बळवंत कारण जावंक जाय. तुमचे लागीं आसचें एक बळवंत कारण जावंक जाय. तर ह्या जेजू समोर तुमचे कश्ट हाडात, तुमचे वळवळे सांगात, तुमचे उणेपण ताचे समोर दवरात. जी कितें बेजाराय तुमकां तवळ तवळ येतात ती ताचे समोर दवरात. कितें तें तुमकां न्हीद पडनासलें बरें करता, कितें तें तुमकां संतोशान रावूंक सोडिना, कितें तें तुमच्या तोंडांतलो संतोश माया करता, कितें कंत ती सकाळीं जावन सांज वरेक तुमच्या तकल्यान घुंवून आसा, ती सगळी त्या सक्रामेंतांत आसच्या जेजूच्या पांयांतळी दवरात, हाडात. ताचे सगळ्यांची जतन तो घेता. त्या सगळ्याचे जतन मगळ भावान भयणीनो हांगासर आसलेलो हो जेजू घेता. त्या देखून हें सत मानून घेया आनी त्या विशयान खंयच्याय संते विशयान कंत करची, बेजारान रावचे सोन सोडा. तो देव आसा, तो देव तुमच्या सांगत आसतना तुमकां बुडोवंक दिवचो ना. दुस्मनाच्या रागाक तुमकां ग्रासूंक तो सोडचो ना. संवसारांत आसलेल्या कश्टांच्या, पिडेच्या, खंयच्याय त्या उदकाच्या लोटाक वळोवन वचोंक तुमकां सोडचो ना. खंयच्याय उदकांत बुडोवंक तो तुमकां दिवचो ना. वो देव, वो सोमी तो तुमच्या संगत आसा, तुमकां आदार दिता, तुमकां आशिर्वाद दिता, तुमकां कृपे ध्यानाने भरता. तर मकाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या सोम्याचो आधार, ह्या सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी दिबेर पडया. हो ताचो आशिर्वाद आमचेर आनी चड करून ह्या दिसांनी भुरग्यांक येदोळूच PUCच्या भुरग्यांक परीक्षा सुरू जाल्ली आसा.
बोर्ड एग्जाम्स दिवंक ताणें आराम केल्ले आसा. आमच्या भुरग्यांचे परीक्षा ह्या शिकपा वर्साचे अखेरीचे दीस लागीं आयिल्ले आसात. ह्या आमच्या भुरग्यांक तसो आदार तसो आशिर्वाद फावो जावं दी. तांचो फुडार नंदन जावं दी. त्या भुरग्यांक तान आवय बापायक आदार मेळोवन दी, संतोश मेळोवन दी. त्या भुरग्यांच्या फुडारा मुखांतर कुटुंबांचे कश्ट कुटुंबाची राय पयस जावं दी. तांचे तावन कितेंच उणेंपण आमच्या कुटुंबाक येवचें नाका. त्या देखून त्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्लो वो जेजू ह्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करून दी. पिडेस्तांक आशिर्वाद तो दिवन दी. भुरगीं नातलेल्यांक, काम नातलेल्यांक, घर सारकें नातलेल्यांक तो तें सगळें फावो करून दी. ओ जेजू भलायकी नातलेल्यांक भलायकी दिवन दी. पिडा पयस करून दी. ही सगळीं आशिर्वादां ताच्या तावन आमी सुमेस्तांक लाभून दी म्हणून मागून हें गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रमेंत. येद्या व्हडा सक्रामेंता सतांग नांवान करुया. पुर्विल्या त्या रूपाबोला नयोन्ती आदया सलोविच्या स्कत्विस्या बाबाटाचे बोथिव्या जसे बापा तशेंच पुता उल्हासाणी स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता एकाच तळ्यात हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिट समासमी नावता. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रमेंताक तुझ्या कस्तां उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगे सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना. आमेन. देवानी केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता. क्रिस्तीन डिलिमा पुत्तूरू हाचो आज बर्थडे. तिमोती डिसोजा नक्रे, रोशन डिसोजा चिकमंगळूर, रोविन रिवन कास्तिलिनो शिरवा, अँटनी रतन आल्वा आनी कुटुंब गुंडेबैलू, गॉडविन सिक्वेरा ब्रह्मावार, टोनी डिसिल्वा उडपी, ऑस्टिन डिसोजा ब्रह्मावार, एरियन डिसोजा तोट्टम, वर्नन फर्नांडीस संतकट्टे, शांती जॉर्ज सुवारिस उडपी, आयडा फर्नांडीस तोट्टम, लुविजा कॉड्रस पामूर, रेमन फर्नांडीस ब्रह्मावार, विवेक अनिता पिंटो बेलतंगडी, मेरी सल्डाना आनी कुटुंब पामूर. तशेंच जॉन आनी मारिटा मोंतेरो उद्यावार, लुकास रॉड्रिगास सिर्सी, रोनाल्ड पीटर फर्नांडीस बेळगांव, स्टीफन कॉड्रस आनी कुटुंब बेंगलोर हांच्या तेसावां खातीर. घरच्या आल्मांव खातीर मीस दिता ब्रिजीट डिसोजा आनी कुटुंब कालमाडी, अपोलन डिलिमा हाच्या आत्मा खातीर मीस दिता संदीप डिलिमा आनी कुटुंब कालमाडी,
घरच्या आल्मावा खातीर मीस दिता रिचर्ड डिसोजा आनी कुटुंब कलमारी, अलेक्स आनी लिली मेंडोन्सा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता वॉल्टर मेंडोन्सा कोळंगला पाडी. वंदन वंदन सर्गीच्या देवा बापा, वंदन वंदन ताच्या एकल्याच पुता. वंदन 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 जावं पवित्र आत्म्या, वंदन वंदन सस्ताच्या सस्ता. देवाक आमच्या आज भजन आमी करया, सगळ्या काळजान ताची स्तुती करया. ताळे आसुबारया, गितां आमी गाया, देवाक आमच्या वंदया. वंदन वंदन सर्गीच्या देवा बापा, वंदन वंदन ताच्या एकल्याच पुता. वंदन 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 जावं पवित्र आत्म्या, वंदन वंदन सस्नाच्या सस्ना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावान आनी भयणींनो, आयचे सुवार्थेंत आमी पळयता भुरग्यांची आवय प्रत्येक जावन तांच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडून येतात. आयच्या दिसा हांगासर तशेंच जालां. मुरयेन आमचे आवयन आमकां सगळ्यांक हांगासर जेजू सरशी हाडलां. वय जेजू तावन आमकां आशिर्वादां मेळचे खातीर, जेजू तावन आमचें जिवीत बेसावांनी भरलेलें जिवीत जावचे खातीर. जेन्ना हांव क्वार मोरे आमकां जेजू सरशी हाडटा, तवळ जेजू आमकां कितेंच नेगार करिना, इन्कार करिना. काणा शारांत कितें व्हड आजाप जेजून मुरयेच्या उतरांक लागून केलें गे. मुरयेन तांची ती परिस्थिती जेजूच्या गमनाक हाडलेल्या वेळार तें व्हड तें आजाप केलें गे. ह्या पोंतळारी जेन्ना मुरी माय आमकां ताच्या पुता जेजू सरशी हाडटा आनी आमचे तर्फेन विनंती करता, आमची परिस्थिती जेजूक सांगता, तवळ जेजू तावनी आमच्या जिवितांत व्हड असर्यां, व्हड आजापां जातात, व्हड महत्कार्यां जातात. आयच्या दिसा मोगाळ भावान आनी भयणींनो, ह्या मिसांत भाग घेता आसतना, ह्या मिसांत उतरा रुपी आनी उड्या रुपी येवचो आमचो जेजू आमकां सगळ्यांक कृपेची आशिर्वादां दिवन दी. आमच्या जिवितांत वो जेजू ह्या आमच्या मुरयेच्या विनवण्याच्या आदाराक लागून व्हड कृत्यां, व्हड असर्यां करून दी म्हणून एका काळजाच्यान एका मनाचें जावन मागया. हे थोडस आमच्या जिवितांत जें कितें मुरयेच्या विनवणे मुखांत देवान केल्लें आसा ताचो उगडास काडया, ताका अर्गां दिवया, ताची होगलाप, ताची स्तुती गावया, ताका होगलाप दिवया. आनी अशें हें अर्घां बलिदान आमी भेटोवया. हे पवित्र रितींत मोगाळ भावान आनी भयणींनो, फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें फुडेंपण ओळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव विसरून संतां मनान चिंतून आनी तोंडांत विसरून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवंतांक हांव मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया कणवळ्या बापा भाग्यवंत हांव पार मरयेक जेजूचे मायेक आमी भक्तेन वंदिता तिचे दयाळ विनवण्यान सगळ्या संकटांतले आमकां निवार आनी तुजे शांतींत आमी सदां जियेशें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनांच्या ससना आमेन सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परान मनशाक मातयेचो रचलो आनी तो ताका परतून मातयेक वचोंक लायता ताणें मनशाक इतलेंच दीस आनी इतलोच वेळ दिलो आनी पृथ्वे वयल्या सगळ्या वस्तूंचेर तांकां अधिकार दिलो आपणाक आसलेले सक्ती तसलीच सकत ताणें तांकां दिली आनी आपल्याच सारक्या रुपाची ताणें तांकां केली ताणें सर प्राणयां थंय मनशांची भिरांत घाली आनी मनजातींचेर आनी सुकण्यांचेर तांकां अधिकार दिलो ताणें तांकां जीब दोळे आनी कान केले आनी तांकां चिंतना सकत आसलेलें काळीज दिलें ताणें तांकां जाणवायेन आनी समजोणेन भरली बरें आनी वायट ताणें तांकां दाखयलें आपल्या कृत्यांची वडवीक तांकां दाखोवचे खातीर ताणें तांच्या काळजांत आपली भिरांत घाल्या आनी ताच्या कृत्यांची वडवीक परगटचे खातीर ती ताच्या पवित्र नांवांची स्तुती करतली तांणी जाणवाय तांचे मुखार दवरली आनी जिविताचो नियम तांचे दायज कशें दिलें एक साशणीक करार ताणें तांचे कडेन केलो आनी आपले निर्णय ताणें तांकां उगडापे केले तांच्या दोळ्यांनी तांची महिमेची वडवीक देखली आनी तांच्या कानांनी ताच्या ताळ्याची महिमा आयकली ताणें तांकां म्हणलें सर वायटा विशीं सत्राय घेया तांचे मदल्या हर एकल्याक ताच्या पेल्या विशीं ताणें आदेश दिलो तांच्यो वाटो सदांच तांच्या दोळ्या मुखार आसात त्यो ताची दिश्ट मुखल्यो लिपोवंक जायनात देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार आपली भक्ती करतेल्या थंय सर्वेस पोरा सोमो सस्ता तांव सस्ता बाळथा आपली भक्ती करतेल्या थंय सर्वेस पोरा सोमो सस्ता तांव सस्ता बाळथा जसो बापोय आपल्या भुरग्यांक कणवळेन वाखयता तसोच सर्वेस्पोर आपली भक्ती करतेल्यांक
दया दाखयता आमकां कित्याचेर असल्यांत तें तो भरोसाना आमी फकत धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा आपली भक्ती करतेल्यात सर्वेस पोरा समो सस्तां बळटा मनशाचे दीस तणा सारके शेतांतल्या फुलां बरी तो फुलता वारें वाडलें आनी तें उबोन गेले आनी जंय तें असलें तो जागो पर्यंत आनीक तें दिश्टीक पडचें ना आपली भक्ती करतेल्या सर्वेस पोरा समो सस्तां बळटा आपली भक्ती करतेल्या सर्वेस पोरा समो सस्तां बळटा Semesta mi ubirabia, misa saúde cara amiga en queria. Alleluia, 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 alleluia. हरसिल्लो सौ बाप सर्गा आणि संसाराचो धणी ताणे सर्गींच्या राजाचे गुटलांक उगडल्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताच्या सरशेन हाडली पूण हाडलेल्यांक सिसांनी बेश्टायली हें पळोवन जेजू भोव चड नांव खुशी जालो आनी सिसा लागीं तो म्हणालो ल्हान भुरग्यांक म्हजे लागीं येवंक सोडा तांकां आडय नाकात कित्याक देवाचें राज तशेल्यांचें तसय सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण देवाचें राज एक ल्हान भुरग्या बरें मांडून घेना ताका तांतूं रीग आसची ना उपरांत जेजून भुरग्यांक पोटलून धरलें आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता काणगे सौम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो देवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवाचो भेटयता बापा वायंदाकाचो अर्पिता तुका कर्तव्य मोगाचो एकोटाचो बाबा क्रिस्ताको प्रगती तूं आमकां काणगे सौम्या काणिको मोगाळ तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमच्या आनी एका पवित्रतेच्या अभावाक सेस्प मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हण नम्रतेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलेले नित्यांकारी मरयेक आमी नामान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाचे वडवे सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 दरबाराचो सर्वेस पोरतून सगळी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी केता जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन साला. जिसू नोयाये
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्यांची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सापेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार देवा सर्वंदन वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घिवन म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोभे आसूं तुमचे सोभे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तिने जावन सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे हुकिल्या जेसू तुका सेवच्या काळजान ओळ अत्रेगान राखोण आसा आमचे आत्मे तूं
ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजांत ओड अत्रेगा राखोण आसा पोजेशी येता तो केदीस ओके सोना म्हाका सत्मानता तो केदीस ताणे सोना जेसू तुझ्या उतरा प्रकार जेवच्या काशेता आमचे आत्मे भुकेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजांत ओड अत्रेगा राखोण आसा उडो तोबे मोडलो मासान तो बोदलो कळसीन तो दाकारो रग जैशे केलो जिवितासो उडो जालो कुर्सर भेटोन दिलो आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजांत ओड अत्रेगा राखोण आसा उड्या रूपा एवो सोम्यांची भूताबो दयाळाये जिये आमकां कृपा लाबो एकवटाची हातेरां सावन आमची कुटुंबा सोबो आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजांत ओड अत्रेगा राखोण आसा प्रार्थुया सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय हांव कारमुरयेची देख घेवन आनी तिच्या आधारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मुखार येवचे आनी तुमचे मानाची वात आमच्या पाद्रा बतावन तुमी घेवची आयचें जेवण स्पॉन्सर केलां आंटनी रतन आळवा आनी कुटुंब उडपी तशेंच थॉमस मोनीस ब्रह्मावर वर्नन फर्नांडीस सांताकट्टे सूरज आनी प्रिया बर्बोजा शंकरपुरा एलरॉय आनी एल्ड्रिया डिसोजा मूडबिद्रे
सुचित्रा मोंतेरो वेनूर, हिल्डा सल्डाना कलमाडी અને નાઓનાકા કેમન. लंकानीचे माये तुझ्या भुरग्या बसून विनंती कर. लंकानीचे माये तुझ्या भुरग्या बसून विनंती लंकानीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये बहु नितळी अवंकारी बहु भगवंत त्रिंदादीन जेजूची निर्मळ पावई जावं ससान रावं तुका विंचून काढली. देव पुता तूं गर्भी समोरच्या वेळी तुका भोगला अधिक वर्ता आनंद सो उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोसो आनंद पोटान तुका दिवंक वातो आनी इसड वाडोवंक हांव भोव सोड रयता. ये दुखे संचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंद सो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळीच्या पातयेन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर भरवोसन आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार गुंदवन भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे बसो विनंती कर. देवाची भगिनीशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अती गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां. त्या सवाय ह्या परी आसात परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक गाडी विकून वचोंक रीण फारीक जावंक एरो पर्मनंट विजा मेळोवंक आंगार पडिल्लीं दोविंकतांक गूण जावंक आर्थीक अडचणी पयस वचोंक भुरग्यांक बरो फुडार मेळोवंक मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक उसमोट गूण जावंक राग उणो जावंक मोटाय उणी जावंक बिझनेस बरें जावंक दुबय कामाची विजा मेळोवंक मोतीक शांती आनी समाधान लाभोवंक कुटुंबाच्या संदा मदलो मनस्ताप पयस वचोंक अक्रिस्तांव चेडवाची इश्टागात सोडोवंक 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक संपूर्ण भलायकी मेळोवंक 4th स्टेज ब्रेस्ट कॅन्सर गूण जावंक भुरग्याचे उलोवणे सुडाळ जावंक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक भुरग्यांनी देवबिरांत्यान वाडोवंक कोर्ट केस पाटींक काडून राजी जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक बेबिरांत कावजेनी पयस वचोंक बरी सेरीक मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक वायट चिंतनां पयस वचोंक तकली पडापड गूण जावंक रीण फारीक जावंक काजारी जिवितांतले समस्ये वेगळी पर्याय जावंक डिप्रेशन पयस वचोंक लिव्हराची पिडा गूण जावंक हृदयांतलें इन्फेक्शन गूण जावंक CA परीक्षा पास जावंक बोरवेलान बरें उदक मेळोवंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक ओवरिसांतले सिस्ट गूण जावंक मोगाचनो ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंतलें म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी वाडटां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्या सैमभक्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अतिरेक भेटयतां. नमान बरी कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिया देवाचे माये आम्हा पापण्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैं पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिया देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैं पोळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिया देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. गे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बोडवान पयले पोवटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळो तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार पडजळीक मोतयांते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरता आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती फळां वाडून दीत म्हूण अत्रेकता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मार्फत जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मनाक येदोळपणान मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदर ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवें आसूं तुमचें सवें आसूं प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सवकासाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दायेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोनदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लागा आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोवंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मुसोची सर्वेस पोराची ओडवी गाता मुसो आत्मो देवा थंय संतोषान उठता. मुसोची सर्वेस पोराची ओडवी गाता मुसो आत्मो देवा थंय संतोषान उठता. मुसोची सर्वेस पोराची ओडवी गाता मुसो आत्मो देवा थंय संतोषान उठता. मुसोची सर्वेस पोराची ओडवी गाता मुसो आत्मो देवा थंय संतोषान उठता. ताणे दया दाखयली आपल्या चरण दासीचे ताणे दया दाखयली आपल्या चरण दासीचे देखून म्हाका क्षणांगा सदैव म्हणटेली देखून म्हाका क्षणांगा सदैव म्हणटेली. म्हजो जीव सर्वेस पोराची ओडवी गाता
मुसो आत्मो देवातय संतोषान उठता मुसो जीव सर्वेस्पोराची उडबी गाता देवा मुच्या ताकते संतोषान उठता सत्यवंतान मुचेतय केल्यांवरती विचित्रा सत्यवंतान मुचित केल्यांवरती विचित्रा काकुळताचेर भक्तांचेर संतत संतते काकुळताचेर भक्तांचेर संतत संतते मोसो जीव सर्वेस्पोराची उडबी गाता देवो आत्मो देवातय संतोषान उठता मोसो जीव सर्वेस्पोराची उडबी गाता मोसो आत्मो देवातय संतोषान उठता दुबळ्यांक केल्यांक दादोशी मोगान बऱ्या वस्तूंनी दुबळ्यांक केल्या दादोशी मोगान बऱ्या वस्तूंनी ग्रेस्तांक पाटी दाडल्यान रित्या हातांनी ग्रेस्तांक पाटी रित्या हातांनी मोसोची सर्वेस्पोराची उडबी गाता मुसो आत्मो देवातय संतोषान उठता मुसो जीव सर्वेस्पोराची उडबी गाता मुसो आत्मो देवातय संतोषान उठता इस्रायेलाक आपणाचो अर्दो आदार दिवन आयलो इस्रायेलाक आपणाचो मूर्तो आदार दिवन आयलो काकुळतीचो आपलो तो उगडास कान आसलो काकुळतीचो आपलो तो उगडास कान आसलो मोसो जीव सर्वेस्पोराची उडबी गाता मोसो आत्मो देवात संतोषान उठता मोगाळ पुता सवे आमकां मरी आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक देतो जे आशीर्वाद भलायकेचे माये कर दर्या शुक्रा आम्हा बसत विनादी कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आम्हा बसत विनादी करा भगवान कुसाचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.